मोगाच्या पावन बहिणींनो, तुमकां समेस्तांक ह्या तिसऱ्या दिसाच्या रित्रेक माय मोगाचो येवकार आनी स्वागत. किर्तनकार 30 आनी 4 किर्तनांत तो सांगता, सर काळ सर्वेस्पराक अर्घां दितालो, ताची स्तुती निरंतर म्हज्या तोंडांत आसतली. सर्वेस्परा थंय म्हजो आत्मा उर्वेक उसारता, कल्ती हें आयकूंक आनी संतोश भोगूंक. म्हज्या सवय सर्वेस्पराची महिमा गाया, सांगाता मेळून ताच्या नांवाची स्तुती करुया. पळय मोगाच्या भावन भयणींनो, फाटल्या 3 दिसांनी हांगासर प्रत्येक जावन देवाच्या उतराचो नियाळ आमी केला. कृपेची झर आमच्या काळजा मनांनी वळल्या आनी आज निमाणे दिसा आमी हांगासर जमल्या देवाची कृपा, देवाची काकूळट मागूंक. खंडेस जावन आमचे आत्मीक जर जावन असो तसो देव समजेचो क्रिस्त आम्हा समेस्ताची तो दान बगयतलो. त्या पासत देवाचें उतर आज आमी आयकूंच्या पयलें सांगतास आज सबार गरजां पासत आमी मागूंक आसा, पिडेस्त सांगांक पासत मागूंक आसा. आनी प्रत्येक जावन आमच्या मोगाच्या भाव भयणी पासत जावं पुरो गांवांत आसात या परगांवांत आसात, तांचे पासत ही विशेश तरान आमी मागूंक आसा. भुरगीं ह्या दिसांनी परिक्षेक तयारी करनासात, तांचे पासत ही मागूंक आसा. सर आमच्या वैयक्तीक गरजां पासत मागूंक आसा. कितें जावन देव आमी कितें अपेक्षीत कितें आशेता तो आमकां फावो करतलो. त्या पासून दया करून उबी रावात. आतां परस म्हणलें तें गीत महिमेच्या देवाक, काकुळतीच्या सागोराक संतोशान आमी नावारया. भजन ताचें करुया, किर्तन ताचें गावुया, आनंदान ताका हरसुया म्हणलें गीत आमी गावया. महिमेच्या देवा, काकुळतीच्या सागोराक संतोषान आमी नावारया. म्हणात, महिमेच्या देवा, काकुळतीच्या सागोराक संतोषान आमी नावारया. भजन ताचें करुया, किर्तन ताचें गावुया. भजन ताचें करुया, किर्तन ताचें गावुया, आनंदान ताका हरसुया. आनंदान ताका हरसुया. सांगात आमी म्हणया, महिमेच्या देवा, काकुळतीच्या सागोराक संतोषान आमी नावारया. भजन ताचें करुया, किर्तन ताचें गावुया. भजन ताचें करुया, किर्तन ताचें गावुया, आनंदान ताका हरसुया. आनंदान ताका हरसुया. सोबीत संवसार देवान रचलो, मनशाक परतो केलो. म्हणात, सोबीत संवसार देवान रचलो, मनशाक परतो केलो. कृपे देण्यान ताका भरलो, मोगान सांगाती केलो. कृपे देण्यान ताका भरलो, मोगान सांगाती केलो. महिमेच्या देवा, काकुळतीच्या सागोराक संतोषान आमी नावारया. महिमेच्या देवा, काकुळतीच्या सागोराक संतोषान आमी नावारया. भजन ताचें करुया, किर्तन ताचें गावुया.
भजन ताचे करूया, कीर्तन ताचे गावूया, आनंदांत करसिया, आनंदांत करसिया. महिमेच्या देवाक, काकुतीच्या सागराक, संतोषान आमी नाबदया. महिमेच्या देवाक, काकुतीच्या सागराक, संतोषान आमी नाबदया. Argantuka semia Jesu, Ugraptuka semia Jesu, Maimatuka semia Jesu, Sudituka semia Jesu, Vandantuka semia Jesu. Hallelujah, 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 Hallelujah. Hallelujah. मोगाच्या पावरून बहिणो, थोड्याच वेळान आमी देवाचे उतर आमी आयकूंक घेता. देवाचें उतर आमच्या मनांत तशेंच काळजांत रंबा जायसर आमकां पवित्र आत्म्याची ससाय गरजेची. केदळां पवित्र आत्मा आमच्या सांगात आसा, तो सत कितें म्हूण आमकां शिकयतलो. देवाचें उतर आमकां समजावंक कुमो करतलो. त्या पासत पवित्र आत्म्या कृपे सागोरा आमचेर देवून ये म्हणलें गीत आमी आतां गावया. पवित्र आत्म्या कृपे सागोरा आमचेर तूं देवून ये, आमचेर तूं देवून ये. पवित्र आत्म्या कृपे सागोरा आमचेर तूं देवून ये, आमचेर तूं देवून ये. लाबोय आमकां तुजी कृपेनी, लाबोय आमकां तुजी कृपेनी. बोळादी कर आमची अस्कर्जिनी, बोळादी कर आमची अस्कर्जिनी. पवित्र आत्म्या कृपे सागोरा आमचेर तूं देवून ये, आमचेर तूं देवून ये. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 लाबय आमकां तुजी कृपे देणी, बळा दिकर आमची अस्कत जिणी. आमी अस्कत मनशापणाच्यो ल्हान ल्हान ह्या व्हड व्हड तुगे अस्कत गाय आमच्या थंय आयल्यात. देखून पळयतात मेळ मात्र त्यो खंयची अस्कत गायंत आमकां रावंक सोडिना. पळयतात मो ती अस्कत गाय काडटा. देखून जेजून आमकां पळयतात म्हूण दिला. देखून आमी आज ह्या अस्कत गायच्या वयर इल्लो सणयाळ करता. लाबय आमकां तुजी कृपे देणी, बळा दिकर आमची अस्कत जिणी, बळा दिकर आमची जिणी. लाबय आमकां तुजी कृपे देणी, बळा दिकर आमची अस्कत जिणी, बळा दिकर जिणी. पवित्र आत्म्या कृपे सागोरा आमचेर तूं देवून ये,
आमचे देव पवित्र आत्म्या कृपेचा गोरा आमचे देव आमचे देव प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. आम्ही सकाळी एक गडी बरोबर ऐकाया मात सिस्टर मात रेकली म्हणून दी पळयतात कृपेचा गोरा सिस्टर आणि अनेकली आ बहीण ती दोघां मात म्हणून दी आम्ही एकटे ऐकया मौनपणी ऐकया. कृपेचा गोरा आमचे देव आमचे देव सांगता पवित्र आज्ञा कृपेचा गोरा आमचे देव आमचे देव बसया. प्रेज द लॉर्ड. एवढी म्हणया प्रेज द लॉर्ड म्हणया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. मगाच्यान आमकां मस्त आज आयचो सरमांव तुमी आयकाजे आनी तुमी एकामेकाक कुमो करीचे. कित्याक म्हळ्यार आमकां वायट संवयो कश्यो येतात खंयच्यान उपजातात त्यो वायट संवय म्हळ्यार आतां पळय पियेवणें खंयच्यान आयिल्लें तें पियेवणें कित्याक तो ह्या नमणेर पियेता. हांवें सकाळीं भयणीन हाडलां भावाक बायल सोडून गेल्या जायना म्हूण पियेवण्यान मुठी घालच्या मनशा कडेन ते देंवसार त्या नमणे मुठी घालतना काय ती शीत थोडी सोंसून रावतात मेल्या मरता वो एक पुरीस काणून या पुरसान मरता म्हणटात. थोडी खंयच्या नमणे मुठी घालून ती सोडून गेल्या भुरग्यां कडेन गेल्या आनी ती पुरो म्हूण बगलें तिका भुरग्यां चडको पियूसिंदा भयंकर हुशार आहा तो बरो हुशार आहा तो आनी चेडू फस्ट पियूसिंदा दोगांय सायन्स काणयल्यान इंजिनियरींग खंय अमेरिका येता जाल्यार हांव एक सौभाग्या तुजें नाकात म्हणून या म्हणजे मार सोदूंक आनी ती बैसन थंय गेल्या. आतां वो रडटा भयणीन आपोवन हाडला आनी म्हाका जाय बायल जाय ती बरी म्हणून आनी पुरा देखून 6 म्हयने सोरो सोडून दाखय हांव आनी फादर तिका बसोन आमच्या कारारान तुज्या घरा सोडटा म्हणा 6 म्हयने राव सोड म्हणून ही संवय खंय जावन आयली ही सारची आमी खंय जावन आयली म्हणून देखून हांव एकल्याक ही बेबदो म्हज्या शर्माव आसा युट्यूबान बेबदो कोण म्हणून मस्त 1000 लोकांनी पळयलां बेबदो कोण गुयी म्हणून देखून आमी बेबदो म्हणून वचो बोटलो धरुल्लो ताणी तो मोग काडुलो कोणी काडला मोग केलो काडला देखून हाणें म्हणजे खाली काळी जावंक जायना देखून बोटलो धरल्या देखून बोटलो धरुल्लो कोण गी म्हण जेसवाई बेबदो म्हणलें नांव आमच्या आत्मज्योती आश्रमान म्हणून ना कोणी बेबदो न्ही 5 बाटली जाल्यार दिसा पिवून दितो बेबदो न्ही बेबदो म्हणून जो ताका बोटलो धरुल्लो ताच्या काळजाचो मोग कोणें काडला देखून ताणें आनी एकल्या धरला वैगिनी तुमी पळया हें अंड जाताना पळया तुमी कशें गे म्हूण पळया देखून मोगाच्यान परत्यान आदारचेंत पाताक आमी केल्ल्यान बी एक संवय परतून आमी करता परत्यान करता ते घालेंगे म्हणून आमी कळाचे आतां फादर डॉल्फी तूं केल्लीत एक संवय परतून करताय कुमसारांत तें पयिल्ल्यान सांगाचें मागीर उरलें एक सोडला पुरो ह्या खरेंच मात एक संवय काडीचे काळजांची पाड संवय एक बरी नातली घालीचे बरी खंयची घालची ह्या वर्सा म्हज्या शेजाऱ्या लागीं हांव उलयतां हांसतां हें म्हजें व्हडलें मागणें देवा करसूनचें स्तुती देवा दिवची स्तुती देवाक हांव म्हज्या बाबयनी तें पळयतां म्हणून बायबला प्रकार जिवोवंक प्रयत्न करता बायबलान सांगलां पयलें मेट मागण्याचें तुज्या भाव भयणीच्या थंय म्हाका पळय मागीर हांगा ये सेकंड मेट हांगा ये मागीर बलिदान भेटय तें करनासतना हें करचें जाल्यार मोल ना सिस्टमॅटीक करीचें तुवें देखून तें करता म्हज्या शेत सांबारा सगळ्यांक एक बरी मनशां कोणाक एक सुर्यांक तांकां सकाळ उठून कशी आय बाय बरी आय गी म्हणून म्हज्या मागण्यान म्हणटा तें देखून तुजें खल एक संवय घाल खाणें ह्या वर्सा इत्त संवय शेत सांबाराचीच घालया काडया एक खंयची म्हजी एक आसली एक काडया काल कुमसारा सांगली एक संवय काडया घालया तशें देखून मोगाच्यान सगळी पिडेक मूळ जावन आसा स्ट्रेस
कोंकणीन खालें म्हणजे दबाव गे स्ट्रेस स्ट्रेस म्हळ्यार तुका थोडे वाटी जेवंक जायना उलोवंक मोडना न्हीद पडना हाका म्हणचें स्ट्रेस म्हणून भयंकर कायले कठीण कठीण पिडा ती स्ट्रेस हें तुजें स्ट्रेस काडून खालें करताय म्हळ्यार तूं खालें बैसरताय तेन्ना कोणा कडेन उलयनाय न्हेसताय वचून शॉपिंग करताय न्हवऱ्यान धाडले पयशे ते कश्टांचे पयशे पुरा पिठो करताय सकाळी एक वस्तूर सांजेर एक वस्तूर सकाळी एक वस्तूर तेंत चुडीदार तेंत एक पॅन्ट एक वयर आंगलें मागीर घालें चुडीदार म्हळ्यार तांतू 100 जाय गी लोब तोत्तू आडी एक कुडकोचे 2 हात वत्तू लोब 2 एक उमळटान आनी एक पावणांगी हे 100 जाय दिसायक एक घालूंक एक उमळटान एक घालचो आंगाक 2 3 मागीर घाल्याक 100 पळया वस्तूर काडूंचे वणव काडूंच्यो तशें थोड्यांक खावचें केल्ला तितलें न्ही तांकां खावंक म्हळ्यार त्या नमने भोगता तांकां न्हीज कित्याक म्हळ्यार मनशान स्ट्रेस ते स्ट्रेस काडूंक शेत सांबारात तुवें आसल्यार उलयल्यार तुजें स्ट्रेस मुखाल येता ते उलयल्यार तेचें स्ट्रेस उलयना जाल्यार आंगार घालून खाडयताय बुताक घालून खाडयताय तशें देखून खाणांत चड खावचें आमाल पिवचें चड पिवचें स्ट्रेस काडूंक तुवें करचें कळ्ळें गे चड न्हिदचें तुमचे भुरगे उठानात काल्याक कित्याक उठानात स्ट्रेस कालें गे तुमी ताच्या फाटल्यान पडाचें तेल्या भुरग्यांक आपण हाडिचें सगळो दीस न्हिदतात कित्याक न्हिदतात स्ट्रेस आनी पळय स्ट्रेस ताच्या मागीर व्हिडिओ गेम्स खेळचे भुरग्यांनी स्ट्रेस व्हिडिओ गेम खेळटात पळय स्ट्रेस आमच्या सांगतात भुरगे काले गे म्हणून माम्मा तशें माप्पाचें पाप्पान म्हळें म्हूण आमी ताचे स्ट्रेस खेळ मरे ते मागीर व्हिडिओ गेम्स खेळना ते वयगिरी पळय हाडा तुमच्या भुरग्यांक व्हिडिओ गेम्स खेळ्ळे गे वरां फाटल्यान बसचे आतां इल्लेशे खेळचे ते न्ही वरां फाटल्यान बसचे प्रोनोग्राफी म्हळ्यार अश्लील चित्रಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದು प्रोनोग्राफी मोबायलार आनी पुरा हले मारे कार्य जिणेक आमच्या मुखल्या अभिवृद्धीक टू प्रोग्रेस ऑफ लायफ प्रोग्रेस जायना ते प्रोनोग्राफी पुरा पळयल्यार जिणी पिड्ड्यार जाता आमची तशें देखून बिडी ओडची सिगरेट ओडची गांजा ओडचें पुरा स्ट्रेस बाल मनशांनी न्हवऱ्या पळयताना किरकिरी चिरचिरी पिरी किरकिरी त्या न्हवऱ्याक मिनूटान रावंक पडिना थोडे न्हवरे बायल मनशांक ती पाप सगळो दीस घरा काम करन तांचेतल्याक पुरो जावन आसतना तुवें तांकां कांय व्हडलें हें करचें म्हणना उखल मळबार धरचें म्हणून ना तांकां पळोवन कशाय मा म्हळ्यार पुरो काल म्हणाचें कशाय मा म्हळ्यार पुरो आमच्या आत्मज्योती आश्रम जाल्ल्या वेळार एकली पयसली आमच्या ते आतां आमची देशाची न्ही आनी एक देश तिशीन जावन ती येतली येताना तिणें बसताना म्हज्या कावन्सिलिंगाक बसताना शुक्रार दिवचें पयलें बसताना खोल्यो म्हाका वोंको जाल्या कांय वोंको जाल्यार मागीर म्हाका जाता की सर मावन सांगोंक आडवळचें म्हळ्यार एका नमण्याची हिमसाण खरी हिमसाण म्हणना मागीर खालें कोण ना म्हणून ती येताना अशें लोबांत हांवें अशें धरचें आनी तिच्या मुखार धरूंक जाता की नाकाणी पुरा खोली म्हणून मागीर पळयताना अशें दाखयलें तिणें पुरा उलोवन जाल्ल्या उपरांत येणें खरोच सोंसूं जायनासतना तें उदक भायर आयलां ती ओले हिमसाण गे जेजू येणें आंगा आतांच्या आंगा कळ्ळें गे म्हण विचारलें कळ्ळें म्हळ्यार म्हजो न्हवरो फादर तो स्विडनाच्या एम्बॅसीन ते दुबाय आसलो ड्रायव्हर जावन बरो सांबाळलो आनी म्हाका डोरा गे पुरा म्हूण सांबाळ पुरा म्हाका धाडटालो पुरा कोलो बरो मनीस म्हणना थोडे पुरा बायल मनशां दिनात लेकाचे बिडक बिजार दिवचे मनो काडूंक तांणी सांगूंक कितले ओड्डाचे करता गी एक चुडीदार काडयचे जाल्यार 100 पटी विसारीचे इतलेशे पयशे थोडे आले डोराक दिल्लें पुरा मेळ्ळें पुरा डोराक पुरा दितालो तो डोरा म्हणून उलो बरो आसलो मागीर एक 7 वर्सांनी घर जालें सकट जालें इणें भुरग्यांक शिकयलें आनी पुरा भुरगीं व्हड जालीं आनी पुरा जालीं आनी जाताना 11 वर्सां जालीं ती दुबाय बरो सांबाळ $डॉलर्सान दिताले ताका ड्रायव्हर वो स्विडनाच्या एम्बॅसीचो
ताच्या मागीर ताका आफ्रिका गांवाक ट्रान्सफर येता गे म्हण विचारलें हांव येता म्हण सांगलें हांव गेलो हांव येता तितलो सांबाळ दिता म्हण हांगा दिवं सोद इल्लो सोणो करता म्हळ्यार तें आफ्रिकान ती लोणो जाता जाल्यार हांव येता बरीं मनशां देखून ती एम्बॅसींत रावता हांव म्हण येता म्हणून आनी पुरो गेलो सुळ्या त्या आफ्रिकाच्या खंय गे थंय ताणें आफ्रिका गेलो थंय गेल्या क्षणां 1 म्हयनो आलो मागीर डोरा म्हणचो डोरा गाणगे सांबाळ पुरा म्हणचो मनीस काही एका म्हयन्यांतच काही सांबाळना पयल्या म्हयन्यांत थंय हांगा डोराच्या बदलाक थंय डोला मेळ्ळें डोला म्हळ्यार येद व्हडलें कोण घेतलें ताची फोटो पळयले हांवें हाच्या मोबायलार येद व्हडलें एक तरणाटें चेडूं काळें डोला म्हळ्यार व्हडलो रावंड आहा म्हूण डोल आनी ताच्या फाटल्यान पडून आजची हेंग ना हे 12 वर्सांत हांव थंय कश्टात हिका न्हवऱ्याचो मोग नासतना हें आयलें पुरा ही कोरोज ही हेणें पुरा खुरपोन हेणें पुरा जालां पळय हे जेजू तें उदक गळटा कोणी येवच्या बरें घरांत हिमसाण हेच्या बरी ना आनी पात्रां मागणें केलें त्या पळयतात ताच्या बोळान मात कली हिमसाण हे जेजू मागीर मागणें केलें आयलें आनी तिका सांगलें आनी पुरा रडली ती आनी बुजयली तुका मागीर कावन्सिलिंगान करतना हें उदक येवचें रावाजें म्हणून आमी सक्रामेंता कडेन आमी सगळ्यांनी दिंडी घाल मागलें की उदक येवचें रावयचें म्हणून आनी तिका कंथारां दिलीं तुजे टिपायनी पुरा काड तुका तेनेन वचत जाता जेजू कडेन जेजू तुजो सर्वस्व म्हणून जेजू कडेन तूं काल म्हळ्यार रेतीर मंदिरान करतात पळय तशेंच कर म्हणून तिणें टिपाय कडली नासून सुरू केलें नासतना सुकोन आयलें हें येयलें म्हूण सुकोन आयलें हेणेचें पूण इल्लें पुरासिल्लें हेणें इल्लें उदक येवचें कंप्लीट रावलें कोरोज रावली पूण हें वचोना खंयच्या दोतोराचें वखद केलां करुना म्हणून ना और एक दोतोराचें केलां डोराबाई अशी जावंक पावली ताच्या उपरांत एक दीस सकाळीं हिचें म्हाका वयर फोणां फादो म्हणून तुका ताच्या वेळार मीस जाता म्हणून हांवें तें घालून केलां कांय हुशार गे काल जालें गे म्हणून फोन करता फादर कालें डोराबाई म्हाका राती फोन आयलें फादर फांत्यार हांव येता फादर तुमी आहात की खंय वचोंक खा म्हणटल्यात आसा ना वचना आमी हांगा येता डोराबाई आयली डोराबाई पळयतना तोंडांनी पुरा फुल्लां हें पुरा एका राती भितर करपोन गेलां एकाच राती भितर हें पुरा गेलां तिचें आनी कालें फादर ताणें म्हाका हे डोरा कशाय मा म्हणटाना म्हाका करंट म्हज्या आंगान पास जालें फादर वो गेर जिवांत आहा गे मेला गे म्हणून एक 13 वर्सां जालो म्हाका गोतू नासलो आतां आसा वो डोरा म्हणटाना म्हाका कालें जालें म्हणना फादर म्हाका आंगांत त्या इलेक्ट्रिकच्या करंटान शॉकांत म्हजी कोरोस पुरा मेली फादर पळया काय येना हाडें पुरा मेली कोरोस गेली आसा हांव गांवाक येता म्हाका फाटीं खाणें येताय गे ये पक्कू हांव फाटीं खाणें येता म्हूण विचारताय गे तुका 13 वर्सां दोळे धांपी नासतना हांव राखोण आसा न्हिदल्यार म्हजे दोळे ते काड जाल्यार काळीज म्हजे उट्टेता तुज्या खातीर डबा करून ये भांगारा तूं म्हणली एक दीस सकाळीं उठोवन येताना कारातावन एक पांय भायर पडलो गोव येता गे गोव येता बरें म्हाका चडावन येता म्हूण चिंतना एक कारातावन तो काराचो भाड्याचो तो इशून आयलो एक फावटान एक पांय भायर पडलो आनी एक पांय भायर काडून ठाणे अशें धरतना पित्ताक काम आलें 13 वर्सांनी येता पित्ताक काम आलें हळडू जाला हाका खळकायचो रोग आयला पळोवन कोणी नात तें चेडूं सोडून गेलां हाची गत जाली म्हणून आतां परतून डोरा जालीं वर्सां 13 आतां गरज म्हाका म्हजें डोरा आमचो आंखार खाली 13 वर्सां 13 मागीर जाय आमचें पयल्याच्यान तो डोरा पित्ता कामाले आयिल्ल्या वेळार दुसऱ्यान डोरान केल्ल्या बरी कोणी करीत म्हूण सपनान चिंती नाका तुका जाय तुजें डोरा तेंत तुका जिणेन पुरा उरलें पुरा आयलो पित्ता कामाले कर ही म्हाका फोन करता अशें म्हणून कालें करचें म्हणून म्हज्या जिब्यान सांगचें तिणें केली सेवा त्या पित्ता कामाले तें वांटून दिवन हें वांटून दिवन 6 म्हयन्यांनी मेटां काडूंक जालीं देखून मोगाच्या न्हू उडा स्टोरी आमी आमचे आतां बळे म्हज्यो सवयो खंयच्यो बळे किरी करच्यो ह्यो पुरा स्ट्रेसा वरवीं येवचे बाल मनशांनी दादल्या मनशांनी किरी करचें रागाण येवचें मारूं घेवचें मात त्या स्ट्रेसाचें हीं पुरा लक्षणां सांगलीं तुमकां आमी
देखून ती लक्षणां आतां म्हजी आतां हिंगा खंय जावन येतात स्ट्रेस खंय जावन येता म्हण तुमी विचारितो स्ट्रेस खंय जावन येता म्हळ्यार म्हजीं बोगणां देखून बोगणां मुख्या म्हजीं कामां पळोवन जो तुमी हांवें सोरलें गे हांवें आनी एकल्या मारलें गे कामां पळोवन जो कामां ती लेखागणी कामां खंय जावन आयलीं म्हज्या काळजाच्या बोगणांत जावन बोगणां फिलींग गरज देखून आत्मज्योती आश्रमांत तुवें कालें केलें सोरोप येलो गी तीं कामां आमकां लेखाक नात आमी येवन कयलीं बोगणां आमी दिश्ट घालचे काळजाचेर बोगणां जर खंयच्या बोगणां ताका बेजार आयले जाल्यार अशें केलें राग आयल्यार कोयती काणें मारलें हें आसलें बोगणां गरजेचीं देखून बोगणां तुजीं बोगणां मूळ कारण तुज्या ह्या किरिकिरीक चिरिपिरीक सोऱ्याक मोबायलाक टीव्हीक एडिक्शनाक पुरा मूळ कारण कोण तुजीं बोगणां काळजाचीं बोगणां देखून कोरन्योनूय बागार फकत बोगणां तुज्या सर पातकाच्या ताळणेक तुजीं काळजाचीं बोगणां बेजाराय गी कंत गी निरुत्तेजन गी निराशा गी कयलीं बोगणां तुजीं निराशा गी डिसअपॉयंटमेंट गी कयलें गी तुवें सांगाचें तुजीं बोगणां ती म्हळ्यार पात्रां बुसतीता उस्तून कयलीं बोगणां भायर हाडटा बोगणां सांगल्या उपरांत आमकां फुडलें कळटा तक्षण अर्द्या घंट्यान तुमची पिडा गुण जाता प्रेज द लॉर्ड आतां तो आस्पत्रेन न्हिदला जाल्यार माम खाड हांगा संवय जायना तें पुरा ते बोगणां सोदून काडलें हांवें मागीर उलयलो ताचे कडेन चेड्याडे तशें देखून बोगणां मुख्या बोगणां देखून बोगणां बदली जाय तुजी राग आशिल्ल्या कडेन मोग जायचे बेजार आसल्या कडेन संतोश येयचे बोगणां बदलिल्या क्षण राप्पा सोरो सोडटात कित्याक सोडनात पळया वकात नासतना कितलो बटली पियोवन दी खोलो बेबदो जावन दी तुमी हाडा मागीर पळया तशें देखून तुका गेल्यान कसलीं बोगणां देखून चिंता देखून बोगणां बदली जाय त्या वेळार चिंता बदलता चिंचे बदलता आतां पळय तुजी बोगणां बायलोचो मोग आयलो तुका देखून म्हजें बायल धरून खळजाचें म्हूण चिंताय तूं म्हजें बायल ताच्या कुटुंबा कडेन सगळे कडेन जोवता म्हज्या कुटुंबाक पळयना हलें चिंता बदलाता तुजें ना म्हजें बायल मोगाळ म्हज्या कुटुंबाक सोय करता ताच्या कुटुंबाक सोय करता ताका बरी समजून या आनी हलें चिंता येता देखून बोगणां फस्ट बोगणां बदलल्यार चिंता बदलता देखून चिंताय तशें कशें चिंताय तूं देवा कशें बगताय तशें चिंताय तशें करताय तूं आतां तो बरो मनीस म्हळ्यार ताच्या तुका बगता मोगाळ तो म्हणून ताच्या घरा येताय ताच्या घरा येताय करताय तशें करताय तो बरो म्हूण चिंताय ताच्या घरा येताय पयलो तो मोगाळ म्हूण तुका बगता तो मोगाळ मनीस म्हूण चिंताय ताच्या घरा येताय हें तीन पयलें बगचें मागीर करचें मागीर चिंतचें तशें देखून कसलीं बोगणां आसल्यार वायट सवयांक तूं बली जाताय कसलीं बोगणां आसल्यार तूं वायट सवयांक बली जाता हीं बोगणां तुज्या आंगांतलीं काडीचे वो व्हडलो सैतान 7 सिंगाचो सैतान वो तुमी काडीचे हांवें काडल्या बरी वो सैतान काडीचे आतां पयलो सैतान कोण पळया ह्या सवयांक बली जाताय तूं हीं कसलीं बोगणां आसल्यार वायट सवयांक तूं बली जाताय पयलें थोड्यांक पुरासान बगची तें करचें ओ जेजू तिका एका फाटल्यान एक काम गी पुसचें पुरासान कर खाणोवची पुरासान हांवें आमच्या इस्कॉलाच्या टिचरा म्हणचें टिचर इट इज नॉट द फूड यू गो एंड टेक रेस्ट दॅट इज द बेस्ट रेस्ट काणया घरा वचून इल्लेशें तें मागीर घरा इल्लेशें घालें खरा रेस्ट काणया म्हणून देखून आमी सड्ड स्पेशल क्लास भुरग्यांक हांणी प्रदिनांतल्या तें दुसरें आतां दात घालूंक गेल्या टायम पावना देखून थोड्यांक पुरासान जाताना ताळणी येता देखून तांणी न्हिदाचे रेस्ट काणयचे थोड्यांक डिस्करेज म्हळ्यार आपादैर येता आपादैर आयिल्ल्या क्षण सोऱ्याचें आपादैर म्हाका जाता गी घर कंप्लीट करूंक जाता गी पुताक काम मेळटा गी आपादैर हाडे हांव बेडो जाता गी इतल्या मुळाक घालां उदक पावता गी वत चड जालें आपादैर गेलो आनी सोरो पियेलो तकली पडटा म्हणून हाडे आपादैर आयल्यान बोगलें ताका आपादैर बोगलें सोरो आयलो आपादैर काड सोरो सोडटा उदक आसा म्हणून दैर दी तो येता आनी पल्यातान पियेना वैगिरिंगी पळया तुमी मागीर निराशा जाल्ल्या वेळी कोणा पळय निराशा जाली निराशा म्हळ्यार रको दुयेक सेरीक येवना गेलो पियेलो घट्ट आतां 15 बँडल करता येता ताका धाकट्याच्या चेडवाक वयर सरीक येतात व्हडल्याक येनात गोट्ट पियेता ताका मोग व्हडल्याचो पयलीं आयिल्ल्यान तें उचक्यार कणोवन आनी पुरा
दोगां चेडवां धाकट्या वस्तू सेरी घेतात व्हडलें पळोवंक बरें आहा खाल्या मुगूत तुण तेंय शिकलां हेंय शिकलां हाका सोयरी घेता हाका कोण येना बापूय असो जाला घट्ट पिवून आतां समाजात येता प्रेज द लॉर्ड निराशा निराशा जावना म्हण थोडे टीम बोर जाता आमी बोर म्हणटा भुरग्यांक म्हणी बोर म्हळ्यार जाणा खाणे येया तें नातल्यार तुमी भुरगीं डिप्रेशन येतात उडासोरा देखून बोर जाल्ले वेळी ती ताळणी आयल्यार काल ताळणी बोर जाल्ल्या वेळी ताळणी पियोवंक मोबायल खेळोवंक अश्लील चित्रां पळोवंक त्या जाळ उडाचेवचो तें तृप्ती नातल्या वरवीं रांदताय बरें रांदताय घरा भुरगीं जेवतात मम्मा मांडणी बरें जालां मम्मा कारल्यांची कडी बरी जाल्या मम्मा आज चटणी बरी जाल्या कोण्णी म्हणनात इतलें तूं वावुरताय घरा मम्मा इतलें उदक घालां तुवें झाडांनी फुलां पळय मम्मा कळे पळय मम्मा कोण्णी म्हणनात ती सुकोन गेल्या इतलें काम करून एकली एप्रिशिएट करनात टेक इट फॉर ग्रांटेड म्हणून तिका कर मरोवंक पळया तशें देखून तृप्ती नातल्या वेळार अत्मीक जिणी खाली जाल्ल्या वेळार मागणें ना रजार ना रेतीर ना एक फेर्मा वायकनाय फक्त पयशां फाटल्यान पडल्याय तें करचें हें करचें इतलेशे खळे आसात ते गुंतून दिवचे साक्रामेंता चूर घाली नाय तूं देवान दिल्ल्यान तूं येडाय म्हयन्याक 1.5 लाख वाड येता आनी एक गुलाब विसारून गेल्ल्या वेळार आलतारी करूंक गेल्ल्या वेळार तो ताका केकाक दिवंक म्हणटाय तूं केकाक न्ही तुज्या पयशांचे लॅक दिवंक देव म्हणटा तें पयशे तुका येताना व्हरूंक हात गे काल्याक तुका काल्याक 4 पुलांगण साक्रामेंता घाल्या जायनात गे देखून तृप्तीचे वेळी अत्मीक जिणी खाली जाल्ल्या वेळार एकसूरपण लोनलिनेस भोगल्या वेळार भद्रते नातल्या वेळी तुका भद्रते ना गो हाडटा गिना हांगी रांदे हाडटा गिना हांगी भुरग्यांचे फीज बांदता गिना हांगी हाडे भद्रते नातल्यार तिका मागीर सगळो दिसी मोबायलार खेळचें माथ्यान खुरपूंचें मोबायलार खेळचें सो काम येना कांय ना घरा धूळ बसलें ती झाडूंक तूं जाणा रांदिना मोबायलार बसचें गेम खेळचें तशें देखून आमी उडास दवरया भद्रते नातल्या वेळार इनसेक्युरिटी आल्या वेळार म्हाका कोण्णी आदार ना म्हूण भोगल्या वेळार कोण्णी आदार ना म्हाका कोण्णी पळयना म्हूण भोगल्या वेळार कंत बेजार आयल्या वेळार लॉस जाल्ल्या वेळार मरण जाल्ल्या वेळार लॉस जाल्ल्या वेळार पुताक लॉस जालें सुणेक लॉस जालें आतां येताना आमी एका घरा वचून आयल्या ती म्हणाली पुताक मस्त लॉस जालां फादर खालें करचें कोणा पळयता तुजें तोंड परत तांबडें जालां डिप्रेशनाक गेल्या देखून वचो मागणें करन तिका खालें सांगचें तें सांगून आयल्या देखून बेजार आय जाल्ल्या वेळार लॉस जाल्ल्या वेळार नश्ट जाल्ल्या वेळार घरची मोगाची मेल्ल्या वेळार आमी सोरो पिवंक सुरू करता मरणाच्या घरा कडेन कितले जण पियेतात घरा येताना सोरोत तूं आतां खडे घालनात मरना खडे घालनात फक्त आगाची शिवंती हळदिवी शिवंती ताका परमळी ना कांय ना हळदिवी शिवंती आनी सोऱ्याचो परमळ थोड्या घरा तो येताना खंय पेग मारना आलो कोण ना आतां ये पेग मारला ताच्या उडासाक देखून काम गेल्ल्या वेळार भुरग्याचें काम गेल्ल्या वेळार घरा आसतना आनी पुरा देखून हांव खंय थाळणेक पडटा म्हणलें साबाळी सारकें हांव खंय थाळणेक पडटा खंय थाळणेक पडटा कित्याक पडटा कित्याक म्हण आमी हर एकल्यानी सारकें थाळणेक पडटा कसली आडकळ म्हाका हे थाळणेक पडोवंक कसली आडकळ ये इसार जावें तिसरें सवाल ताळणेचे फॅट नमुणे खंयच्या नमुणेर म्हाका येता आमी पळयचें हें गरजेचें तुमच्या लागीं जाता पर आमी हांगा गेल्या आरवा एकलो बरो मनीस आहा तो कठीण पियेता त्या घरा 2 जण फादऱ्या बाद दोगां सिस्टरांत वो गट्ट पियेता ती बायल येवन रडटा म्हाका जायना हांव सोडून येता फादर म्हूण रडटा म्हाका वचोंक म्हणना ती काका सोडून गट्ट पियेता तो आतां हाडे रावयलां आरवा आतां तेशें थंय वचोन ती केलें म्हळ्यार ताका बरी पान जाताना सोऱ्याची येवची पांच देखून तुका सकाळीं व्हड थाळणी येता गी केदाळा दणफरांक गी ती हांवें सांगलां तुका तुजें खलें काम आसल्यार तें काम तुवें सायडीक दवर पाद्रा भांगा जापा करता सोपणान चिंती नाका ताका पांच सोरां येताना तुवें 4 तावन सो म्हणसर ताका तें सांगता रावचें तो भायर येता जाल्यार भायर भितर जाल्यार भायर तर कोसायमा काल काजर जाल्यार बरी आज तुवें करचें म्हणून ना फादर काजर जावन 16 वर्सां जालीं हा काल काजर जाल्यार बरी जियेचें काल रेस्पेर जालां आज कशें आहात तुमी काजर जाल्यार दुसरें येता अशें आपडचें आतां आपडचें ही करताले म्हळ्यार तेजो करून येता तुवें आज परतून तशेंच कर तेन्ना तो सोरो नाका तूं आसतना पुरो नाका म्हणटा देखून हा हू करीचें तुवें तुजें वही तशें आनी वही धर आतां तें चुडीदार घालचें तुवें भितर दवर नाका घरा घाल बनशिऱ्यान न्हेसताय बनशिऱ्यान काड 4 वरां पयलें न्हांवन जायचें तुजें न्हांवन चुडीदार घाल
भले कुलुले अशें करता कळायचें आयलां म्हाका तो खुशी जायचे स्वरान मेळचे खुशी हांगा जायचे आतां हें भितर भायर च्या बी कापी म्हणून भितर भायर भितर तो आतां पिवंक तसो ना आजच्या सरकार पळोवनच रावता असो कलो नाटक असो कळ्ळें गे ताका आतां 4 वरां जावन 7 म्हणसर खंय वचोंक ना चेडवान थंयच रावचें तशें 3 म्हयने जावन एक थेंब आपडून ना तो इतलो पिये जालो भांगाराचो मनीस तो आतां कळ्ळें गे देखून तुमचो नवरो सोरो पियेता जाल्यार बरें पेट्यांतलें कापाड काडून दवरा काल्याक तें पेट्यान दवरलां बरें घाला कापाड तोंडायलो पावडर घाला हेमा मालिनी केल्या बरी हा करा अंत आसा तुज्या सांगात म्हणून सगळीच कापाड नेसा आनी पळयतोस मागीर त्यो सोऱ्याची बोटल धरल्यार मागीर सांगा तुमी म्हाका तें कशें तें शिकायचें हांव शिकोवन हांवें तुमकां सांगच्या खातीर ती मागीर बाय करता पळय संजेर 4 जाली म्हणटा बरें कापड येता की आयलो गी बसलो गी हा भले कुलुले भले करता ती तो आतां दुमगा आतां सोरोच पियेना तिचें पळोवन हांव बरें शिकोवन आयलां तुमकां सांगाचें म्हणून तुमी प्रॅक्टीस करा आतां वाटेन येताना हांव येताना म्हणा 3 फुटी हांगा इगर्जे येताना घरा येताना म्हळ्यार तुमकां बायपाट येता मागीर नवरो तुमचो सोरोय पियेना सिगरेटी व्हरना वयगिनी पळया सुरी पियेना तशें देखून आतां पळया कळ्ळें गी तुमकां केदाळा 7 वरार गी सकाळीं गी 2 वरां गी थाळणी केदाळ येता पळयचे थाळणी आयलो कुडले तुमी ते सांगत तो मागीर ती थाळणी सुकयचे त्या वेळार ताणें भायर वचनातल्या पळयचे ते तुवें मुखार रावचें तुवें ही पयलें तेणें आंगाक गोरवांत गट्यांत आनी पुरा तेल आनी ताक साळचें आनी पुरा तें पुरा सोडल्या मागीर आतां बरी जाल्यान प्रेज द लॉर्ड हालेलुया एक जालें केदाळ थाळणी येता म्हणून खंयच्या जाग्यार येता एकल्यान म्हळें म्हाका गट्टो हांवें खावचें फादर येदो मोठो जाला हांव खातां कित्याक म्हळ्यार किचन आड गेल्यार मात्र म्हाका कायम जावचें म्हूण आतां ताका सांगलां किचन वचनाका म्हूण किचन वचना तूं किचन वचना थोड्यांक गाडांक गेल्या मात पेंटेक गेल्ल्या क्षणा बस स्टँडार गेल्यार तो पियेता बस स्टँडार वचनातल्या जाल्यार इगर्जेडे तेन्ना वचून येता कांय जायना एकलो बरो मनीस भायर गांवांत आयलो आतां आयला आतां येवन 1-1.5 वर्स जालें आनी तो बरो मनीस तो फादर म्हाका 50 आनी 5 जाली मस्त गोडलां मस्त सांबाळा येता आनी भुरग्यांक करून दीत म्हज्या बायलेक जायतल्या बॅकान दवरलां म्हज्या नांवार दवरलां भुरग्यांक काजाराक ताणें जोडचें म्हणा बरें इंजिनियरींग शिकाप दिलां आनी तांकां बरें करून दवरलां हांवें आनी काजाराक ताणें करचें तांचें लायफ बांदिचें म्हज्या नांवार बायलेक मोर्ता मसरी पुरो आमच्या नंतर ते डेपॉझीट पुरो तांकांत 2 जाग्यात बड्या गांव येता तें पुरो तांकांत पूण आतां दिना म्हणलो तुमच्या शर्मा आयकलां हांवें भुरग्यांक शिकाप दिचें पयशे आस्त कांय दिवन जेवंत आसतना तांणी कश्ट काडिचें करिचें तांकां वाट दाखयचें कश्ट काडना जाल्यार आमची आसतना आश्रमाक येता मदर घट्ट सांगायचें तुमी भुरग्यांनी कश्ट काडून शिकयचें त्या दाळ तुमकां सरकार जर बापूस ताच्या सिंहासनार बसयता करेक्ट तुवें नियमां पडल्याय म्हणून तशें देखून दुसरें म्हळ्यार खंय तुका येता तो मनीस आयिल्लो तो मातली हाडूंक येतालो तेका स्कुटारार व्हरून मातली हाडचें म्हळ्यार बारी म्हळें येता मातली घेताना थंय येताना त्या वाटेन येताना थंय आंगाय आसा ती मागीर ती मातली हाडूंक येता पळोवंक जाली आनी प्रसन्नच्या घरा वचून देवा ताणें अविश्वासाची कामां केलीं ताणें म्हजें इतलें बरें बायल फक्त म्हाका थोडे टीम भोगता फक्त हांवें काल्या कशें करता म्हणून देखून तूं करना न्ही ती वाट्यान वचनाका खंयच्या मार्केटीचें अलेल्या मार्केटीक त्या रोडार वचनाका तुका 1-2 लिटर पेट्रोल येता फाटल्या रोडार वता तेन्ना चालू वच येणें गेल्या मात तें तुका येणें गेल्या मात तें गव्हर्मेंटचें तेन्ना वचूं थंय म्हणल्यार कांय ना थंय उलय आनी पुरो कांय सांगनाका बिजी आसा म्हण सांग तेन्ना ये आतां त्या रोडार येता आतां अविश्वासाचीं कामां नात देखून तशें केदाळ थाळणी येता खंय येता देखून मोबायल खाणयल्यार येता गी तुका मोबायलार टीव्हीच्या मुखार बसल्यार येता गी तें तुवें बंद करचें खंयच्या कडेन जालें तिसरें तें तुवें सुकयचें मागीर थाळणी कोणा सांगात आसल्यार येता कोणा सांगात आसल्यार बॅप्टिस्टाक थाळणी येवची आंतोनावाच्या जाम्या उठा आसल्यार मात नातल्यार ना तो आसल्यार पिवचें नातल्यार ना आळे कोणा सांगात आसतना कोणा सांगात आसता तो सांगात मोडीचें उलोवंक तूं नजो म्हूण सांगलां तांच्या घरा कडेन वचून आयल्यार तुज्या जाम्या सांगता तो पियेता तो जिवान पाड जाता ताणें ताका मेळनातल्या बरी करिचें तुमी म्हणून आळे तशें कोणा सांगता एक सूर आसल्यार गी या सांगात आसल्यार थोडो एक सूर आसल्यार आज एकल्या सांगलां तो एक सूर आसून जो तो एकलोच भायर आसा देखून ताका तुवें एकच तुवें बहिणी येवन ताच्या घरा वचें ताका तुज्या घरा पडोवचें दोनां भितर एक सूर रावल्यात आनी एक सुरो म्हणटात तो पियेता एक सुरो ताका बायल गेल्ल्यान दुखलां ताका
देखून हां तशें देखून एक सुरो थोडे फ्रेंड आवडटा थोड्या कुटुंब आवडटा त्या घरा गेल्यार पियेतात ह्या घरा येयल्या ना ह्या घराक पियेना त्या घरा पियेना तांच्या घरा गेल्यार बसलो तो पियो हळे देखून थंय खंय पियेताय कोणाच्या घरा पियेताय कोणा सांगता म्हणून मागीर कसल्या ताळणेक तुका कसली ताळणेन तुका सूख मेळटा खंयची ताळणेन तुका 2-3 ताळण्यो येतात एका ताळणेन तुका सूख मेळटा ड्रिंक्स केल्यार गी पोर्नोग्राफी पळयल्यार गी मोबायलार गेम्स खेळल्यार गी खोबरो उलयल्यार गी तुका सूख मेळटा खंयच्यान काल्यान तुका सूख मेळटा खोबरो उलयल्यार गी जेवल्यार गी नवे नवे वस्तू घाल्यार गी नवी मोबायल हँडसेट हाडल्यार गी आं कळल्यान तुका सूख मेळटा तें पळय तें करनाका ताळणे मुखार तुका कितें बगता ताळणे मुखार तुका बगता राग येयल्या वेळार बोर जाल्ल्या वेळार एकसुरो आल्या वेळार तुका कितें बगता तें पळयचें तुवें हें चुकोवंक तुवें आतां एक प्लॅन करीचें हें चुकोवंक ताळणी येनातल्या बरी करूं येयले मरे छटा ही छटा बरदा गे ह्यो ओडण्यो येनातल्या बरी ह्यो ताळण्यो येनातल्या बरी येयले एडिक्शन येनातल्या बरी तुवें एक प्लॅन करीचें तें प्लॅन आतां हांव सांगता हें म्हळ्यार त्या परिस्थितींत तुका राग येता जाल्यार तुका हगे येता जाल्यार तुका दुरसोंक येता जाल्यार फटी मारया बायले कडेन फटी मार मारया म्हणून बिलकूल फटी मारनाका तुवें फटी मारचें बायले कडेन बिलकूल आंगवण करकणे आसता बायले फटी मारना मार कशें काडून पयशे काडून भायर येताय तांच्या घरांत हांच्या घरांत हांव पियेतालोय आतां तूं फटी मारिनाय पियेनाय हाळे आतां पियेनाय देखून फटी मारनाका राग आयल्या वेळार तुवें खोटीन राग येवचो बायले गुजी करचें तिका दुखोवचें तुका राग येनातल्या बरी पडे राग येनातल्या बरी पडे त्या राग येनातल्या बरी 5 मिनटां आंत ती मागीर आमी पळयतले हांव राग येनातल्या बरी रागाच्या विशयान सांगता म्हळ्यार आमच्या शेजारच्या एका फिरगजींत एकलो मिलिटरीचो आलो ताणें ताच्या शेजाऱ्याच्या जाग्या कडेन वचून अशें म्हळें तो भितर जावन आयलो सुरी हाडली आनी बायलेक आनी घाली ते दडबडतात शेजारची पुरो आयल्यांत आस्पत्रे व्हरूंक पळोवन परत्याचे 4-5 म्हयन्या पयले शेजारची पुरो दोन आयली गुरकार आनी पुरा कोणी म्हणी येतच्या जाल्यार हांगा तुमकां सुरी घालता म्हणून तो सुरी काडून त्यांच्या मुखार दडबडोवन एक वर दडबडोवन रगत व्हरून मेली गो बायलो तुमकां कोत्ता खंय म्हणून पुरा देखून ते कित्याक ताणें कांय केलें रागाचें अर्द घंटो तो मुक्काल घंटो राग आलो मागीर सुरी हांगाची सकयल पडल्या पुरो तो रडटा खंय मागीर हळे रागाच्या वेळार केलें कुणी येनाका म्हणून तो अर्द घंटो सुरी पयलें पडली जाल्यार थोड्यांचो 5 मिनटां थोड्यांचो 1 मिनीट एका घडयेन खाल करतात म्हणना खिणान जावन येता देखून मोगाच्यानो देखून आमी कालें जाता कितें जाता तें पळोवन आमी पळयचें पडटा त्या परिस्थितींत तें करिनाका तूं राग येनातल्या बरी पळयनाका राग येनातल्या बरी पळयचें तुवें देवा लागीं हेल्प पीस हार 5वें मेळट कळ्ळें न्ही तुमकां पयलें म्हजी पाड संवय खंयची म्हणून जाणा जा पयलें मेळट जाणा जा म्हजी कळ्ळें म्हाका खंयची संवय वायट संवय म्हणून जाणा जा दुसरें म्हजी बोगडां उसांबाळ करची संगत्यो कसल्यो म्हजी बोगडां राग उसांबाळ करचो बेजाराय उसांबाळ करची कळ्ळें पळोवन घे हें 2 तिसरें तुजे नमुने खंयच्या नमुन्याचो सकाळींचो गी ह्या इश्टा वट्टू गी एकसुरो आसतना गी कळ्ळें नमुन्याचो तुका ताळणी येता म्हणून तिसरें चवथें घालें म्हळ्यार तुजें प्लॅन कर काडे चवथें प्लॅन तिसरें नमुने खंयच्या नमुन्याचो तुका येता गे म्हणून चवथें प्लॅन कर काडे प्लॅन कर चवथें प्लॅन चुकचें ह्या परिस्थितींत जावन सोऱ्याच्या परिस्थितींत जावन चुकोवन काडूनचें रागाच्या परिस्थितींत जावन चुकय हगेच्या परिस्थितींत जावन मोबायलाच्या जावन पोर्नोग्राफी जावन आनी अशें पयशे करसूनचे वस्तूरां हाडूनची शॉपिंग करचें मोबायलां हाडूनची ह्या सगळ्या जावन हांवें बचाव जावचें चुकोवन काडूनचें एक प्लॅन करीचें 5वें देवा लागीं मागाचें देवाक उलो मार हें किर्तन वाशा 50-15 किर्तन 50-15 जेजू अर्थ करता ताकाय ताळणी आयिल्ली मरुभुमींत देंवचार नाडूंक आयिल्लो ऊट सयतना खाणांत जेवणांत मात्र न्ही ऊट सयतना अधिकारांत पयशांत दौलतीन तें दिता हें दिता म्हणटाय त्या वस्तूंनी सूख आसचें न्ही देवाच्या उतरांत म्हणटा देवाचें थंय देवाक आराधन केल्ल्या वरवीं सूख मेळचें म्हणटा 50-15 आकांताच्या दिसा म्हाका उलो मार आकांताच्या दिसा तुका राग येयल्या वेळार तूं ताळणी आयल्या वेळार आकांत आयल्या वेळार बेंजल्या वेळार बेजार जाल्ल्या वेळार पोर्नोग्राफी पळोवंक तुका वोत्ताय आयल्या वेळार म्हाका उलो मार तेन्ना हांव तुका निवारतलो आनी तूं म्हाका मान दितलो हांव तुका त्या वायटांत हांव निवारतलो
खरी एक की सायकोलॉजी म्हजो प्रोफेसर कृष्णमूर्ती म्हणालो निमाणचो तो म्हाका आमकां क्लास काडूंक येतालो MSc क्लिनिकल सायकोलॉजी बेंगलोरान शिकताना तो म्हणालो फादर यू आर ब्लेस्ड वी आर लर्निंग इन द बुक्स ऑफ लिटल सम % ऑफ द बायबल एवरीथिंग इज देर इन ए बायबल फादर म्हणालो म्हाका कळ्ळें तो वाचता म्हणून प्राय वन तो प्रोफेसर तो आमचो भारतांत एकच आसची तकलेची खंयची पिडा जाली सोदून काडची ती बेंगलोरांत आसा निमान्स हॉस्पिटल म्हणून सगळ्या इंडियांत भारी फेमस ते अपॉयंटमेंट कोणा मस्तू कश्ट जाता आमकां क्लासिकल ते वचूंक मस्तू कश्ट जाताले कितले दोक्तेर ते आहात कितले म्हणून निमान्स तकलेची खली पिडा जाल्यार तुमकां गुण करून ते जातात सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेजीच्या तिका पयल्या निमान्स म्हणून देखून मोगाच्या न्हू देखून आमी पळया देवा लागचे हेल्प विचारया मागीर सोवें खालें म्हळ्यार गामान एर संगतींक दी आतां तुका मोबायलाक आयल्यार ना मोबायलांक घर पुसता आतां तुका TV पळय ना TV पळयना हांव भुरग्यांक आनी न्हवऱ्याक मांडणी करता कुब्या मुटलींग करता तुजी संवय गेली ना आज हांव बायले सांगता हांव घरांत वस्तूर आनी ते इस्त्री करता तिणें बरें वस्तूर आनी बरें घालां तिका टायम ना हांवच इस्त्री करता आज हाडे तूं सोरो पिवंक हेच्या बदला गाडांक हेच्या बदलाक थंय आज एक सुरो हेच्या बदलाक एक सुरो गेल्यार म्हाका पियाम जाता बायले सांगता वॉकाक येता हाडे देखून तुवें बदलीचें प्लॅन करीचें तुवें प्लॅन करीचें देखून गामान हेर सांगती दिजे तुजें फोकस एटेन्शन दुसऱ्या दिजे गामान दुसऱ्या दिजे TV चॅनल बदलिल्या बरी तुवें बदलून सोडिचें तुजें ताळणी बदलीचें देखून तें करूंक तेजो वडणी येना सिगरेट पिडूंक गुडका खावंक ड्रिंक्स करूंक पोर्नोग्राफी करूंक ताचे लागीं झुजोवंक तुका धैर्य मेळटा हाच्या विरोध झुजोवंक तुका धैर्य मेळटा देखून प्रिंसिपल ऑफ रिप्लेसमेंट म्हणटा आमी प्रिंसिपल ऑफ रिप्लेसमेंट म्हळ्यार हें सोडून तें धरचें हें काडचें रिप्लेस करचें तें धरचें तें करचें देखून मोतींत नाका जाल्ल्यो संगती घाली नाका मोतींत क्लियर दोन खणे मोतींत नाका जाल्ल्यो संगती घाली नाका मोत कलबऱ्याके पोल्युशन तें घालें घालें ताणीं सांगलें घालें आनी काड नितळ दवर मोत जेजूची मोत तुज्या थंय आसोनी म्हणटा रोमाकारा बरयल्या पत्रांत 12 अध्याय 1 आनी 2 आमच्या रितीरबंदयाक देवडे मागिल्या वेळार एक ध्येय वाक्य दी म्हळ्यार देवान दिल्ली रोमाकारांक 12 1 आनी 2 तुजी मोत बदली तुजें काळीज बदली तुका हांव नवें सावन दितां तुका म्हजें बाळ करतां ओलो संतोश तूं भोगताय तुज्या जिणेन भोगणातलो मोत बदलिल्या वेळार काळीज बदलिल्या वेळार नवी जिणी जिये तूं जेजू म्हणटा ते आमी ते बरोवन घालां तें ध्येय वाक्य खरी एक करचें जाल्यार ताच्या प्रकार करचें रोमाकारांक 12 1 आनी 2 तुमचें ध्येय वाक्य खाणेल्यार बरें हें एक वाचया रोमाकारां 12 21 12:21 देखून हें देवा जेजू लागीं आज आमी ध्यान करया 1 2 2 1 12:21 12 अध्याय 21 देवान देवान चिन्ह मोतींत घाल्यार ताका आमी इन्स्पिरेशन म्हणटा प्रेरण म्हणटा देवान खरें बरें करूंक अळे मदर तेजाक बरें करूंक भुरग्यांक हिचूंक देवान मोतीन घालें ताका प्रेरण म्हणटा प्रेरण इन्स्पिरेशन म्हणटा देंवचारान मोतीन घाल्यार सोरो पिये सिगरेट ओड मोबायल पळय पूण देंवचारान मोतीन घाल्यार ताका टेम्पटेशन म्हणटा टेम्पटेशन देवान घाल्यार इन्स्पिरेशन ताणें मोतीन घाल्यार टेम्पटेशन देखून तुका टेम्पटेशन चडगी इन्स्पिरेशन चडगी शेजाऱ्या कडेन उलय तांकां पळोवन आस तांची भुरगीं भायर आहात एकली आसा एकलो आसा तूं नासल्यार कोण देवान तुका दिला शेजारी तुका म्हजो शेजारी कोण म्हण विचारताय ना देवाडे आनी तो तुजो शेजारी पोस तांच्या कडेन उलय शेसांबार उलय तुजी कितले पळय गेड्डे जावची ते जावची कॅन्सर जावची पिडा चलता BP चलता डायबिटीज चलता आर्थरायटीज हें कन्नड उलय नासल्यार आतां हें जाता देव सर अशें करता तुका देखून उलय आर्थरायटीज येना तुका आर्थरायटीज येना Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 देखून देवान तुज्या मोतींत घाल्यार तें इन्स्पिरेशन सैतानान घालें जाल्यार तें टेम्पटेशन तें तुका थाळणी सैतानान घालची थाळणी देवान घालचें प्रेरण तुजे कडेन खाल्या म्हण आज निर्धार कर साक्रामेंता मुखार तशें देखून ताणें थाळणी घालतना वप्पा नाका हांव करना तशें करिना ती बरी मनशां तूं नाका जाल्यार सांगनाका वो सांगाचें तशें न्ही न्ही ती बरी मनशां म्हजी सूण बरीत सुणेन बरेचें म्हजी माय बरीत हांवें मागलां म्हाका बरो नवरो दी म्हूण ताच्या आवय बरीत ती बरी म्हाका मरतामसर पळयता ती तिचे कडेन खंटी सरा इतली लांब आहा ती खंटी सरा म्हाका दिता म्हळ्यार वय तिच्या गोमट्याक एक नेकलेस म्हज्या मांय कडेन 3 चैनी आहात सासू मांय कडेन म्हणटा सूण गोमट्याक नेकलेस अर्द्याक
कंटे सारा बमलेक कोथंबरी सारा हांगा बमलेक 3 चैनी घालता तांची एक म्हाका दितात ती म्हणून खंयची व्हडली बमलेची कोथंबरी सारा तुमचे कडेन कितली आहात कंटी सारा कोथंबरी सारा नेकलेस पड्या तशें देखून ती बरी मनीस तशें न्हय म्हणून तुवें तुजे कडेन देवसाराडे झुजाचें आमी देवसाराडे मस्त पटीन झुजा मागड्या 5 मिनटां उलोवन आतांत येता आतां म्हळ्यार तूं बरें मागीर कित्याक आतांत बरें हाडे तशें झुजाचें फाटीन झुजाचें देखून मागीर वाचयां तें वायटान तुमकां पाडाव करूंक सोडिनाकात वायटान तुमकां पाडाव करूंक दिनाका ताका दोडे ताका ताचे विरोध झुजा पगार बऱ्या बरबीं वायटा वयर जैत वरा बऱ्या करण्यान तांचे कडेन उलोवन तांचे कडेन आसलें बरें वायट तुमी उलपण सोडा म्हज्या मुखार कोणी म्हाका खालें म्हळ्यार तांचे भशेन बरेंच उलोवचें दिबिगाल मागचें म्हाका कोणी खालें म्हळ्यार कोणी खालें म्हळ्यार तांचे तूं मागचें तुमकां गोत्तून खंय कश्ट सोंसल्यात म्हणून तो आमकां पुरो सांगूंक जायना हांगा तशें देखून खंय कश्ट येता इस्कॉलान प्रिंसिपल सुलाबणी करेक्टर लेख आनी पुरो दवरतना पयलें लेख दवरनासले मनीस जिवंक सोडटात ती तुका तर पयलेंचे खंय गेलें म्हण जाता जिवंक सोडनासल्या बरी खंयची खरगांव गेल्यात म्हणून हांव वाचून उरलां जाल्यार म्हज्या इटलीच्या मागण्याच्या ग्रुपान कोडयाळीवर मागण्याचो ग्रूप मागीर हांव इटली आसतना तेंच्या विगारान म्हाका सांगलें फातो ग्रुपो दी प्रिगेरा म्हणून ताणें म्हाका सांगलें तो म्हाका आतां जाल्यार हांगा नाका म्हळ्यार तो फुडले ते म्हाका आनी पत्राबाद आपयता तिच्या बापायन ताका 1.5 एकर जागो दिला थंय इटलींत तो इगर नावे रावाजें म्हणून दीस रात पत्राबा फोन करता ये हांगा तो येता येता फटयता येजेत तुमी येजे इंडियान तुमी केल्ले बरें वस्तू पत्राबाद हांगा येया म्हणून ती स्टाफ नर्स आसली बापायन आसतिला एक दुयेक दिलां पुताक दिलां पुताच्या पुताड्या तिका हांव म्हणटा म्हाका काय लागती तूं इगर बंद लोकां बरें करताय न्हू तूं हांगा आसतना अरे घरान येतलो न्ही म्हाका पण म्हूण ये हांगा राव म्हणून म्हाका इटली गेल्यार 1.5 एकर ते एका इंचाचो मोल पळयात तुमी 1.5 एकर 1.25 एकरार कोण आसा 1.25 एकरे प्रमाण त्या बरोबर वचोंक जाता की आमी आंगोडयो म्हणयल्यात ते देखून हांगाचे सोंड कशें येताय आश्रम सोंड येताय 15 दिसा 15 जितले पयशे दिता 15 वचाचे आनी गेले आसतना एक घडी बरोबर बसोना तांच्या घरान पुरो मागण्या आपोवन व्हरता हांवें थंय वचून मागण्या घरांनी परत दिल्ले पयशे आनी कितल्या आमच्या दुबळ्या घरांक दिल्यात म्हण ना आमच्या पाद्रा आमच्या कुंगो करूंक दुबळ्यांची कापाक आनी पुरा एकटे वचून आयल्या पुरो आनी हांगाचे बळे भांगार लोक आमचो दुबळी जावन कोणी आयली म्हणटा ती येजेचो तुमी चिंते नाकात बरी जाल्या लक्षांत ती कोंडा आमी काणे ना कोंड्यात घालतात संजेच्या कोंड्याच्या पत्राक लेख करतना पळया आमचो बडयाळचो लोकाळ तुमकां गोत्तून आमचो मोग पाद्र्याब तांचे जिनियस वांटो पाद्र्याब म्हळ्यार सांग जीव तांकां तुमकां तुमी भांगार तुमी देखून जेजून देव सांगलें पळय एक आवय बाप 100 आवय बाप 100 आवय बापय देखून खोडयाळचो प्रत्येक जाण आमी कोंकणी लोक आनी आपल्या आमकां देवान दिल्ली आस्त ती दोळ्यान दुकान पुसतात म्हणल्यार म्हाका मरता म्हूण सॉरी देखून पळय देखून आमी खाल करचें म्हळ्यार ल्हानशा मागण्याच्या ग्रुपाक जॉयन जायचें आमच्या दोळ्यांक अशें कश्ट येताना तांच्या मागण्याची गरज आसा तांचे मागणे हांव जर्मनी सांगल्या वेळार प्रोटेस्टंट लोक आयलो म्हजे कडेन उलोवंक जर्मनी सांगलें हांवें तुमकां बेजार जाता एक सूर्यांत जर्मनी भुरगीं ना सोंड पुरो पयस केल्यात एकल्यान जियोवचें न्हवरो सरला ती एकल्या सडत डायवर्स न्हवरो नासतना भुरगीं जावन तें काजार जावन गेलां आतां ही एकली खाल करचें म्हूण कळना तोलयांत मुसतात तोल्या कडेन देखून तांचे कडेन हांवें हें सांगल्या वेळार मागण्याचो ग्रूप कर मागतना हे जेजू तें कितलीं जाणां चलोवंक जायनासलीं चल्लीं उलोवंक जायनासलीं उलयलीं अशीं बागगालीं बरें नीट जालीं उलयल्ल्या वेळार तांतू आसचें ग्रूप म्हाका इसारताली आंत मोग करतली आंत म्हणलें खावंक जेवणांत कांय ना तांतू कांय ना इसारताली आंत मोग करतली सकाळीं उठला हिंग ना हिंग म्हणलें इसारताली आंत म्हणून देखून ग्रूप जायचे आमकां देखून तुमी घरा कडेन वाड्यांत 1-2 कुटुंबां मोगाची जाय तुमकां ही उठल्या गी नांग इसारतली आंतू आसची भलायकी मोतीची भलायकी मोत आसल्यार कूड आसा कूड काल्याक गोरवांकी कुडा मोत मांडो करेक्ट आसल्यार देखून हांव तुमकां परता सांगता मांड्याचें खाण खाया कुडीचें न्ही म्हूण शीत कुडीचें मांड्या खायन सांगता जाय जाल्यार खायना रिसर्च करून सांगलां गोव चपात्यो 3-4 कुडीक हाचें खाण खायचें हाचें आतां आमी आश्रमांत तितलेशें हाचें मात
आतां तुमी एक बोंडो पेयलात हाचे बंडा भितरलो तो गिरोप आमी तुमी कांय नातल्यात पयले आनी पुरो आतां काय तो गिरोप पुरांगा येता माथ्याक येता तशें देखून पळय मागण्याच्या मनशाचें वळख इल्ले सणे भाजून खातात भुंयसाणें खातात पळय भुंयसाणें हांगा येतात चॉकलेटांक गेल्यार देखून भायर तावन येताना पयलें हांगा खंयचें लाडा चॉकलेट हाडनाकात म्हणून तशें देखून आतां बरीं बरीं चॉकलेट आसा चड मोलाची आमी कोणा दिवची आमच्या भुरग्यां कडेन दिना म्हळ्यार तितली ती हळडे तावन पिस्तावन येतात पळय ती कितल्यो सदार माट्यो तांचे ते आंगान कांय ना देखून तांकां दिवची ती इशिल्ल्या भुरग्यांक दिल्यार ती मोठ्या येता बरी न्ही ती शिकणात मागीर शिकोवंक आडखळ घालता हाका टॉक्सिन्स जातात तशें देखून मोगाचे न्हू जॉयंट स्मॉल ग्रुप्स मागण्याचे ग्रुप जायचे तशें आनी तांची वळख करचे तुमी देखून त्या मागण्याच्या मनशांचो वळख तुका एकलो शेअर करूंक एकली जायची आनी ती मागण्याची जायचे तुजें आयकोंक ती फावो घे म्हणाचे तुजें आयकोन 10 जाणांडे सांगचे ಉದಯವಾಣಿ जावन जो ಉದಯವಾಣಿ ಅಲ್ಲ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡುವ ಅವರು ಕಳ್ಸಂದವ್ರು तुजे खातीर मागतेली कोणी मनशां जाल्यार फ्रेंडशीप कर तिचे कडेन सांग काळी जुकत्यांक कर हां म्हजें खान जाल्यार फादर सिप्रियान डॅडे सांगता खालें जाल्यार सांगता तो ताचें खान जाल्यार म्हजे कडेन सांगता पुरा फादरा कडेन सांगल्यार वाचोंक जाता गे वाचोंक जाता गे हांवें आळफाव म्हाका काल 2 दीस मागणें करूंक तूं जावना न्हीद ना मागणें करूं तो मागण्यांत करना खंय न्हीद ना खंय केस वाडयला काड वाडयला बेश्टे डोंगी सन्यासी म्हणूंक सकडा डो सांगून आनी तुकडो गेल्लाडे स्कुटर कडेन हांगा गेलो थंय गेलो सगळ्या सांगतात देखून तो म्हजे आयकोंक फावो घे म्हूण पळयचे तुमी आयकोंक फावो घे म्हूण पळयचे आयकोंक फावो घे कितलीं जाणां बागेवन मनशांत जीव गेल्यार गुट गोचो सोडिनात तोली बागेवंत आनी मागतात ती मागण्याचें जायचें तुजी मागण्यांत रोईंच नाका 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 मागण्यांत मागणें म्हळ्यार हांगा येवन म्हणचें अशें करचें अशें ती न्ही खळसांत थावन जेजूचो मोग करची जेजू ती बांद आसली बॉन्डिंग जाल्ली जेजू लागीं जेजूचो मोग काळजान दवरली आनी ताचे उपरांत ताची मोगान उलोवची जेजू कडेन मोगान स्तुती करची जेजू कडेन दट्ट संबंद आसली साक्षेक एक येवन येची ती आयतार येवची कुमकार कडेन खंय म्हणटा ती नाका शी सदां येवचें इगर्जीन ती नाका पूण सदां येवची ती देवाक आळे बांद आसली लक्षी लायली जेजू गेली जेजू थंय एक जाल्ली थंय आसा जाल्यार ताचे कडेन तुमच्या काळी सांगा हिलींग जाता तुमकां ताच्या लागीं शेअर करा हिलींग जाता देखून एकलो मनीस एकली बाई तुमकां जायचे तुमच्या जिणेंत सांगूंक मागीर तुका नाका तितली तुका थांकना तितली थाळणी बिलकूल देव धाडिना कोरिंथीकरांक 10:13 पयलें कोरिंथी 10:13 वाचया तुका थांकनातली थाळणी तुका धाडिना जिकोंक वाट देव दाखयता तली थाळणी तुका धाडिना जिकोंक वाट दाखयता देखून ह्यो संगती आमी उडास करच्यो तुज्या बोगणांचेर कली बोगणां बेजार तुका आसूं नजो खंत आसूं नजो आमच्या आश्रमांत तुमी येया वो सांगता सत घेयचो पळया एक दीस सकाळीं सांजेर यो रावा खांडीर रावा पयले मागणें खाल्यांक पळया आमची मागणी जाल्ल्या उपरांत विणवणेची मागणी सुरू जाता फस्ट हांव खालें मागता पळया सुरेस्परा देवा आयच्या लोकांक आयच्या दिसा बोगणांच्या आनी कश्टोंच्या बोगणांच्या कली बोगणां ती म्हणटा आमी रागाचीं बोगणां खंती बेजाराचीं बोगणां ताच्या मागीर बियाचीं बोगणां बियान करची मागीर निराशाचीं बोगणां ह्या बोगणांत कश्ट केल्या आपधैर्याचीं बोगणां ह्या बोगणांत कश्ट केल्या आमच्या भाव भयणीक आयच्या दिसा ह्या बोगणांत हांव सुटका दी म्हणलें मागणें पयलें दवरता देवाच्या काकुळटी मुखार नांगी पळया तुमी उठच्या पयलें आमच्या मागण्या जाता हे दिसा घेवटोन येवन आशा म्हणल्यार रावा काण दिया वो कळलें पयल्या मागणें म्हणटा विणवणेच्या मागणें या मस्तू इगर मातयेचीं जाल्यार मागीर हांव एक आमची मागणी ऍड करता ताका पयल्या मागण्या खंयच्या पळया काम ना मेळनातलें काम सोदतेल्यांक काम मेळचें पळय तुजी काकूळ दाखय देवा म्हणून मागीर सैरीकरनातल्यांक एक सैरीक दी देवा म्हणून कुटुंबांत शांत समाधान आसतना सेसांबरा शांत समाधान आतयतल्यांक आयच्या दिसा तांचे काळजाची आशा बागय म्हणून मागता तशेंच कश्ट नश्टान पडिल्ल्या संकश्टान पडल्या नश्टान पडल्या बिझनसमॅनांक तोटांनी उदाक नातिल्ल्यांक सरस्पर देवा ह्या वर्सा तांकां माडी मरण जावच्याक तांच्या उदकाच्या जरीचेर बेसांवंक घाल म्हूण ही मागणी आमी थंय म्हणटा हांव तुमच्या खातीर खर एका दिसा सकाळीं सांजेर दीस उदेताना दीस बुडटाना प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड कोरिंथीकरां बरयलें पत्र 10:13 मनशान जैत व्हरूंक जायना तसली तळणी तुमकां येदोळ येवंक ना येदोळ तुमकां येवंक ना मनशांक सोसूंक जायनातली ताळणी येदोळ येवना देव विस्वासी तूं आमकां तांकी वरती तळणी येवंक सोडिना थांकी वरती ताळणी ताणी 10 kg थांक दिल्या जाल्यार 2 kg तितली व्हडली 2 kg जडायची ताळणी दिल्या 10 kg थांक दिल्या थांक
थांकीच्या गोरती थाळणी तुका येवंक सोडिना देंवचारा सांगला थाळणी म्हज्या भुरग्यांक दिताना केअरफूल जागृत एका केजीच्या वय दिनाका म्हजी थांक 100 केजी दिल्या थाळणी एका केजीची मात्र दी म्हूण देखून तुका थाळणी वोट दिवना थांक वोट दिल्या झुजोवंक थांक वोट दिल्या तळणी आयिल्ल्या वेळार तिचे जैत व्हरूंक उपाय आनी तीर रावंक तो गटाय दितलो तुका जय तरूंक उपाय एक उपाय दिला जय तरूंक गटाय दिल्या दोन्ही दिला उपाय दिला धैर्य दिला थांक दिल्या बरें कितें तुवें ना म्हणचें बरें कितें तूं सोऱ्यान पडटाय सिगरेटीन पडटाय मोबायलार पडटाय प्रोनोग्राफी पळयताय जाय गेम पुरा बेजाराय खंत आशा लेखावरती जाय ताणें थांक दिल्या ताणें गटाय दिल्या उपाय दिला भायर येवंक ताका जावन दी अर्गां आतां आनी सत्नाच्या सत्नाक आराधनाक तयारी करया Sacramenta Bhakti Bona Kaltya Kaljan Karta हूँ तुका नमन करता हूँ तुका नमन आराधन आराधन स्वादी सक्रमेंता भक्ती मना Kaltya करता हूँ तुका नमन करता हूँ तुका नमन Vita sondo tu amka mogaso Gras tu wato amcha adnyaso Jivita sondo tu amka mogaso Gras tu wato amcha adnyaso तुझो सांगात आशेता तुझी कृपा लालेता हर एक दिसा भक्त्याक तुका आमी अद्रेकता आराधा आराधा स्वारी सक्रमेंता भक्ती मना करता हूँ तुका नमन करता हूँ तुका नमन
संसाराचो उजवाड तूं काळोख धांवडावचो समाधानेचो प्रकाश सांगोचो संसाराचो उजवाड तूं काळोख धांवडावचो समाधानेचो प्रकाश सांगोचो तुका मेळोंक आशेता वतनी सकत लालयता हर एक दिसा पोगून आमी अत्रेका आराधा आराधा स्वामी सगळा मेता भक्ती मना करता तुका कोळी सोम्या तूं आमकां जीव दिवचो जिविताचरी आमकां पावोचो कोळी सोम्या तूं आमकां जीव दिवचो जिविताचरी आमकां पावोचो उदे जिविता शेता आत्मीक सकत लालयता हर एक दिसा तुजे संगी चलोंक आशेता आराधा आराधा स्वामी सगळा मेता भक्ती मोना करता तुका करता तुका आराधा आराधा स्वामी सक्रमेता भक्ती मोना कल्या करता तुका करता तुका आमची सावाब आमी तुका आराधन करता सोम्या जेजू आमी तुका आराधन करता सोम्या जेजू आमकां गुण करच्या जेजू तुजो मोग नियाळण आमी तुका आराधन करता सोम्या जेजू आमच्या कश्टांत अस्कतकायेंत आमकां आदार दिवच्या जेजू तुजो मोग आमी तुका आराधन करता सोम्या जेजू आमच्या दुखांत आमकां बुजोवच्या जेजू आमी तुका आराधन करता सोम्या जेजू आमच्या कश्टां नश्टांत आमची दुखां पुसच्या जेजू आमी तुका आराधन करता सोम्या जेजू आमचे बेंबिरांत काडण आमकां धैर्य दिवच्या जेजू आमी तुका आराधन करता सोम्या जेजू आमी सलवल्ल्या वेळार आमकां उत्तेजन दिवच्या
मोगाळ जेजू आमी तुका आराधन करता सुम्या जेजू आमी बेजारायन बगुल्या वेळार आमकां संतोषान भरच्या मोगाळ जेजू आमी तुका आराधन करता सुम्या जेजू आमकां जीव दिवच्या दयाळ जेजू आमी तुका आराधन करता सुम्या जेजू आमच्या सर असत्कायंत आमकां बक्षुंच्या मोगाळ जेजू आमी तुका आराधन करता सुम्या जेजू दीस रात आमकां दया दाखोवच्या जेजू आमी तुका आराधन करता सुम्या जेजू आमचें बें काडन बियासो काळोख दंडोवन संतोषाचो उजवाड आमच्या धैर्याचो उजवाड दिवच्या जेजू आमी तुका आराधन करता सुम्या जेजू खंत बेजाराय काडन समाधान दिवच्या सोम्यान जेजू आमी तुका आराधन करता सुम्या जेजू कष्टांत हर एका कष्टाच्या वेळी नष्टाच्या वेळी शांत रावोंक कृपा दिवच्या जेजू आमी तुका आराधन करता सुम्या जेजू म्हज्या हर एका गरजांत आमकां पावच्या मोगाळ जेजू आमी तुका आराधन करता सुम्या जेजू नाना रितींनी आमकां कुमोग करच्या जेजू आमी तुका आराधन करता सुम्या जेजू हर एका दिसा आमकां आदर सांबाळ चलोवच्या जेजू आमी तुका आराधन करता सुम्या जेजू सर आमच्यो गरजो आमची पिडा शिडा हर एकी जेजू मुखार दवरया आमकां कसली पिडा दोसता ती सगळी ताच्या मुखार दवरया आनी आमकां ती पिडा मात्र न्ही आमचें जिवीत सगळी आमची कूड सगळी आमची मोत सगळें आमचें जिवीत देवाक समर्पिया सोम्या जेजू हांव तुका समर्पिता सुम्या जेजू हांव तुका समर्पिता म्हजें जिवीत सुम्या जेजू हांव तुका समर्पिता म्हजें घरदार सुम्या जेजू हांव तुका समर्पिता म्हजें कुटाम सुम्या जेजू हांव तुका समर्पिता म्हज्या कुटुंबाच्या हर एका सांद्यांक सुम्या जेजू हांव तुका समर्पिता म्हज्या हर एक समस्ये सुम्या जेजू हांव तुका समर्पिता म्हजें कश्ट दूख सुम्या जेजू हांव तुका समर्पिता म्हजी खंत बेजाराई सुम्या जेजू हांव तुका समर्पिता म्हजो राग मोसोर सुम्या जेजू हांव तुका समर्पिता सगळी म्हजी काळजांतली निराशा सुम्या जेजू हांव तुका समर्पिता सगळी म्हजी सलवणी सुम्या जेजू हांव तुका समर्पिता म्हजी आर्थीक परिस्थिती सुम्या जेजू हांव तुका समर्पिता म्हज्या रिणाची आनी इतराची खंत बेजाराई सुम्या जेजू हांव तुका समर्पिता म्हजी भलायकी आनी म्हजी सगळी कुडीची आनी मतीची पिडा सुम्या जेजू हांव तुका समर्पिता म्हजें टेन्शन सुम्या जेजू हांव तुका समर्पिता म्हजें डिप्रेशन सुम्या जेजू हांव तुका समर्पिता म्हजें स्ट्रेस सुम्या जेजू हांव तुका समर्पिता म्हजी मतीची जडाई सुम्या जेजू हांव तुका समर्पिता म्हजी बोगणांची जडाई सुम्या जेजू हांव तुका समर्पिता म्हजो राग म्हजें बे म्हजी आकांत सुम्या जेजू हांव तुका समर्पिता म्हज्यो सर बंदोण्यो सुम्या जेजू हांव तुका समर्पिता म्हज्या काळजांतली खावजेणी सुम्या जेजू हांव तुका समर्पिता म्हजी एकसुरपणाची बेजाराई सुम्या जेजू हांव तुका समर्पिता म्हजे कश्ट अकांत सुम्या जेजू हांव तुका समर्पिता म्हजी दुखां म्हजी जतन सुम्या जेजू हांव तुका समर्पिता म्हज्यो दिसपट्ट्यो गरजो सुम्या जेजू हांव तुका समर्पिता सकाळी म्हाका दुखयतेल्यांक सुम्या जेजू हांव तुका समर्पिता म्हाका खंत बेजारे हाडतेल्यांक सुम्या जेजू हांव तुका समर्पिता म्हजेर दुस्मन गाय दवरतेल्यांक सुम्या जेजू हांव तुका समर्पिता म्हाका नेगार करतेल्यांक सुम्या जेजू हांव तुका समर्पिता म्हाका पयस दवरतेल्यांक सुम्या जेजू हांव तुका समर्पिता म्हाका म्हज्यो खबरो उलयतेल्यांक सुम्या जेजू हांव तुका समर्पिता म्हाका खेणतेल्यांक सुम्या जेजू हांव तुका समर्पिता म्हाका अन्याय करतेल्यांक सुम्या जेजू हांव तुका समर्पिता म्हाका समाधानान जिवंक सोडनातल्यांक सुम्या जेजू हांव तुका समर्पिता ल्हानपणांत हांव म्हाका दुखयल्यांक सुम्या जेजू हांव तुका समर्पिता म्हज्या काळजांत दूख भरिल्ल्यांक सुम्या जेजू हांव तुका समर्पिता म्हज्या ह्या स्थितीक हाडिल्ल्यांक सुम्या जेजू हांव तुका समर्पिता म्हाका मोस केल्ल्यांक सुम्या जेजू हांव तुका समर्पिता म्हजो फायदो उठयल्ल्यांक सुम्या जेजू हांव तुका समर्पिता म्हाका किरकिरी केल्ल्यांक सुम्या जेजू हांव तुका समर्पिता हांव मोग आशिल्ल्या तर म्हाका मोग मेळना नातल्यांक सुम्या जेजू हांव तुका समर्पिता
म्हज्या भुरग्या बाळांक सम्या जेजू हांव तुका म्हज्या समर्पिता मोगाच्या इश्टामंत्रांक सम्या जेजू हांव तुका समर्पिता म्हज्या सगळ्या घराण्याक सम्या जेजू हांव तुका म्हज्या समर्पिता हर एका कुटुंबाच्या सांद्यांक सम्या जेजू हांव तुका समर्पिता बसया म्हज्या सोम्या तूं नीज आजार आसा ह्या पळय सक्रामेंतांत म्हणून आतां हांव फाती येतां त्या अरखंड बावार्थ तूं आशेताय सासवा बरी तो अरखंड बावार्थ कांय दुबावाक इडे नातुलो बावार्थ तूं आशेताय तो बावार्थ काडून हांव तुज्या मुखार आयलां तो दुबाव हांव सांडटा निराशा फाल्यां काल जाता कोणा कितें जाता म्हणली निराशा पेसिमिजम म्हाका खंय बरें जाता म्हणलें पेसिमिजम तुज्या पांय म्हळ्यार निराशावादी जाला हांव ती सगळी तुज्या पांयान थळां पेटयता तूं नीज आजार आसाय म्हणून हांव फाती येतां सर वस्तूं प्रास तुजो हांव मोग करता म्हूण तुका बसयतां म्हज्या घरा प्रास तुजो हांव मोग करतां म्हज्या खारा प्रास तुजो हांव मोग करतां म्हज्या कामा प्रास म्हज्या भुरग्यांच्या सांबाळा प्रास तुजो हांव मोग करतां म्हजो हुद्दो ताच्या प्रास तुजो मोग करतां म्हजें थॉट म्हजी माडी इतलां सगोळी ताच्या प्रास हांव तुजो मोग करतां सोम्या तांच्या प्रास तुजो मोग सर वस्तू प्रास हांव तुजो मोग करतां सोम्या तुका अत्रेकतां तुका भोगच्याक तुज्या लागीं लक्षिलो संबंद करच्याक तुज्या संबंदांत वाडोवंक हांव अत्रेकतां सोम्या जेजू तूं म्हाका आपटलोवन धरताय हांव ह्या आज तुका आपटलोवन धरतां तुज्या मोगाक वेंगतां तुज्या वाटेन चलतां शेजारा उलोवची एकामेका शेजारा आदार दिवची तुजी वाट ती संवसाराडे उलयनाका तुज्यातल्याक त्राव उतेने पळयनाका तुजें बरेंपण म्हणली संवसाराची देखून संवसाराची साल तुका नाका म्हणाय बरें वस्तू न्हेस बरें बरें दिसताय तूं तितलें कर तुज्यांत गमा तुज्यांत पळय शेत सांबारा पळयनाका म्हूण ती संवसाराची वाट देंवसाराची वाट तुवें आमकां तुजी वाट दिलाय तूं एक गरेबर तुज्या घरा बसोनाय पुरासान जाल्ल्या वेळार शेजारची तुका मेळोंक आयली भुरग्यांक हाडून आडय नाकात येवंक सोडा म्हजे सरचीन म्हजी पुरासान मुख्यानी तांची पुरासान मुख्या म्हजो हात धरून ताका गूण करचें जाल्यार तें पयलें करता म्हूण तुवें सांग म्हळें तुजी वाट आमी समजून काडूं तुजे बरी आमी लोकां मोगाळ जावं म्हाका मोगाळ न्ही लोकां मोगाळ जावं कृपा दी म्हज्या शेत सांबारा सगळ्यां कडेन उलोवचें भाग म्हाका दी सगळ्यां पळोवन आसचें तोंड म्हाका दी सगळ्यांचें बरेंपण पळोवचें दोळे म्हाका दी सगळ्यांचें दूख खंत बेजाराई पळोवचें दोळे म्हाका दी तांकां बुजोवची जीब म्हाका दी ही तुजी जीब ही तुजे दोळे तें भाग म्हाका दी तुजें प्रतिरूप म्हाका तें संवसारान पळोवच्या बरी दी मात तें जावन तूं कोण तुजें रूप कितें गे सगळ्या संवसाराक दाखयलें सगळ्या संवसाराच्या लोकांक जेजू कोण गे म्हूण दाखयलें म्हज्या वाड्यांत म्हण इतलें शेत सांबारा दाखोवंक तूं कोण गे म्हूण इल्लें भाग म्हाका दी खर एकल्याडे कुट्टून उलोवचें भाग म्हाका दी मरच्या पयलें तूं म्हज्या मुखार येवन रावतलें सकाळां मेळ्ळाय न्ही हांव म्हाका पळोवनाय न्ही मरच्या पयलें म्हाका पळय म्हणून मरये माये सांगता तूं उबें रावतलोय लाजाराक आनी तो ग्रेस्त मनीस पाताळाक देवलो म्हणून तुवें म्हळें त्या वपारीन ताका ना पूण लाजार दुबळो गेटी लागीं कट्टी काणून रुवां जाल्ली तो खोरपितालो गत आदार नासली ताका ताचो आत्मा व्हरूंक आंज आयले म्हूण तुवें सांगलें सोडून दारा ताचे आत्मा व्हरूंक आंज आयले म्हणून म्हाका ती गत दी लाजाराची गत दी ह्या ग्रेस्त मनशाची गत म्हाका दी नाका यमकोंडायेची थंय थांव ताणें आब्रामा बापा आब्रामा म्हाका थंय व्हरू म्हणून बोमारची गत दी नाका
त्या ग्रेस्त मनशाची परिस्थिती म्हाका दिनाका. दुबळ्या लाजाराची ती जिणी म्हाका दी. ताका ताणें वयर उखलून येलें म्हूण सांगलें. लायजार थंय वचून ताणें आंज आनी येलें म्हूण सांगलें. म्हाका कोण व्हरूंक घेता म्हणलें निर्धार करूंक तुवें सांगलें. तुवें सांगोनाय आनी तुका तो येता तुवें तूं सांगनाय. म्हाका सोडलाय तें. म्हज्या जिणयेंत निमाण्या दिसा म्हाका व्हरूंक कोण येता. तो 2 शिंगांचो येता गी शिमटी गुंडावन या तुजे आंज येतात म्हणून. तूं सोमेश्वरेश्वर देवा जस्ते म्हणी त्या मळ्यांत वळवळटाना सर्गतावन आंज आयले तुजी साखरी करूं सेवा करूं म्हूण सांगता सामार्काच्या वंजेलान. सर्गतावन तुका आंज आयले कित्याक म्हळ्यार तुजी हर एक घडी तुवें हेरांक दिल्ली. तुजें बरेंपण पळयनाय हेरांचेंय बरेंपण पळयलें. देखून वाड्यान म्हाका हर एकल्यांचो मोग करूंक हर एकल्यांक पळोवन एक हांसोवंक कशी आय बाय कशी आय मामा म्हणून म्हाका उलोवंक तुजी कृपा दी जेजू. तुजी खाकूळ दी. तेदळ आंज येवन दीत म्हज्या लागीं. म्हज्या घरा भितर आंज येवन दीत. तो 2 शिंगांचो येवचो नाका. सोम्या तूं उंड्या रुपार नीज आजार आसाय. तूं आमच्या सांगाता आतां आसाय. तूं आमकां बोळ दिताय. तूं आमकां कुमो करताय. तूं केन्नाय आमकां सोडून घालनाय. तूं आमकां सांबाळटाय. हांवें कितें करीचें कितें करूं नजो म्हणून म्हाका गायड करताय मार्गदर्शन दिताय. तूं आमचो रचणार. तूं आमचो पोसणार. सगळे रस्ते मदें आमकां तुवें उंच उबारलाय. आमकां तकली दिल्याय मोत दिल्याय. तुज्या सारकें म्हळ्यार ती मोत आमची. तुज्या सारकें म्हळ्यार नाक दोळे. तुजे खंय नाक दोळे आमी पळयल्ले नात. तुज्या सारकें म्हळ्यार चिंतूंक खुशी खुशी वील पावर म्हणटा आमी तें करयेत हें करयेत तें करयेत हें करयेत. मार्गार पडिल्ल्या एकल्याक उखलून आस्पत्रेक व्हरूंक मन जातीक जायना. आमकां जाता बोगणां येतात. पाप म्हणली बोगणां येतात. तूं आमची दुकां पुसताय. आमकां बुजयताय. सर आमची गाय थांबयताय. आमकां गूण करताय. तूं आमचो उजवाड जावन आसाय. आमचो काळोख असो भिरांतेचो काळोख बिया भिरांतेचो काळोख तूं दोडयताय. भलायकेचो उजवाड आमच्या कुडीक फाव करताय. तुजें जिवीत दिवचें उतार नियाळटना आंगान सकयल बगता. बोळ भरता. ओत्मो उल्हास जाता उल्हासान भरता. कंत बेजाराय दोवता. काळोख पयस सरता. एका तरेचें धैर्य उल्हास उमेद काळजान भरता. जिविताचो उंडो जावन तूं आत्म्याक आमच्या घटाय दिताय. उल्हास दिताय. संतोश दिताय. अस्कते वयर झुजोवंक घटाय दिताय. सोम्या कश्टांत तूं आमकां आदार दिताय. हर एका कश्टांत यारां कडेन उलोवंक म्हजेर दुखयतल्यांक म्हजी निंदा करतल्या कडेन उलोवंक कश्ट पूण तूं आदार दिताय. सगळे कुटाम पळोवंक कश्ट पूण म्हाका आदार दिताय. म्हज्या सासूमांयची साखरी करूंक मस्त कश्ट पूण तुवें म्हाका बोळ दिलाय. म्हजी डायबिटीज तुवें फाटीन दवरल्याय. कित्याक म्हळ्यार म्हजी जिणी तिका दिली हांवें. मांवांक पळयता मांयक पळयता देखून म्हाका तुवें सड्ड म्हज्या आतापांयक तुवें अस्कतकाय दिवनाय. म्हजे नंबर डायबिटीजचे नंबर 100 भितर दवरलाय. प्री डायबिटीक 100 तावन 120 प्री डायबिटीकय करूनाय म्हाका. डायबिटीक सोडून प्री डायबिटीकय तुवें करूनाय. 100 भितर दवरलाय. कितलो तूं बरो तूं. तुजो मोग नियाळटा. म्हाका कश्टां वयर कश्ट येताना तुवें शांत राव शांत राव. पावस येता मोड जाता वारें येता वादळटा पावस जाता मागीर शांत जाता. देखून इल्लोसो वेळ वगत राव. इल्लेशे कश्ट आयले म्हणटना भांगार व्हरून दवरलें तांचे डितारल्यान करनाका करनाका. तुजे कश्ट चलतात चलतात. ते इकुताय हें इकताय ताका तें हांगा तें हें दोवनाका. इल्लें राव राव. कश्ट आयल्या वेळार तुवें सांगलाय थंड राव हांव आसा म्हणाय. तूं वाट दाखयताय म्हाका. आज नातल्या फाल्यां दाखयताय. तुज्या दाखयता म्हणसर हांव थंड रावतां वगडयना. तूं म्हज्या जिणेचो संतोश जावन आसाय.
तुमचो म्हज्या गरजांत हर एका गरजांत पावताय. तूं आमचो गवळी जावंक फावो आमची जतन खणयताय, गरजान पावताय, शांत समाधान दिताय, भद्रती दिताय. तूं आमचो गवळी जावंक फावो. हांव तुजी शेळी जावंक की फावो कर सोम्या. त्या प्रमाणे तुज्या शेळये प्रमाणे 10 जाणांक मोगाची जाल्यार मात हांव तुजी शेळी. म्हज्या खातीर जिवोवची शेळी न्ही ती स्वार्थाची, ती 2 शिंगांची. हांव आनी म्हज्या घरा भितर हांव भद्र येरांक पळयना. तें तुज्या भशेन लक्षण न्ही, तें 2 शिंगांचें लक्षण. ताच्या खातीर जिवोवचें, ताच्या खातीर जिवोवचें. देवान यमकोंडान ती बरें वोर्न दिलां. व्हडल्या मडकेंत काडल्या तितलें उणें जाण्यातलें यमकोंडान ती देवान बेचाव घालेक वोर्नाची व्हडली कडाई दवरल्या. व्हडल्या कडायेंत बरें वोर्न पेळे गोड घाल्लें. व्हडले नारलांचो रोस काडलो केल्लें काडल्या तितलें. कार्मीण बायन बिज्जी बायन तेज्जी बायन वोर्न केल्लें तें जेजून इल्लें वोर्न थंय यमकोंडान दवरलां. कोलें बरें परमळाचें येळ आनी प्रगल्या. कोलें रूस तें आनी ताका व्हडली कुलेरां दवरल्यांत. एक कडाई सरकार दवरल्या. सगळ्या सरकार कोणें कळयत थंय व्हडलीं कुलेरां दवरल्यांत. यमकोंडांत कुलेरां व्हडलीं कुलेरां अशें करून तांच्या तोंडा घालतालो. पुरा पठार वोर्न पुरा पठार पडटा. कोणाच्या तोंडान पडना. व्हडलें कुलेर अशें करतालो मांड्यार माथ्यार आनी पुरा पडटा यमकोंडांत. कित्याक यमकोंडांत दुसरें म्हणलें जायनात. दुसरीं शेजारां म्हणलें तांकां जायनात. हें ताचें 2 शिंगांचें लक्षण. कोण आपल्या शेजाराची तीन पळयना. आमच्या घरा आमी तांचें कोण मेल्या मरून ती मिसा आयल्या कोणाचें तोंड पळयना म्हणटात पळय. हाचीं भुरगीं तीं. पूण सरकाराची व्हडली कडाई आसा. व्हडलीं कुलेरां व्हडलीं कुलेरां. थंय एकलो काडटा थंय बसल्यार दिता. तो कुलेर बुडयता. म्हाका तर जावना व्हडलीं कुलेरां ती. तो बुडयता आनी म्हज्या तोंडाक घालता. हें सर्गाक आनी यमकोंडाचें फरक. डिफरन्स बिटवीन हेवन आनी अर्थ म्हणटा एक बरयनात. देखून अशें काडन आदी म्हळ्यार कुसवार म्हळ्यार एकामेकाक करणी तेल्या एकामेकाक तें सर्गाचें लक्षण. काजाराच्या माठवाक येताना आमी चेरां व्हरूंक आसलीं आमचें थंय दवरूंक आनी आमी ताडूंक तांणी विचारूंक आनी कांय ना. आमकां होळी सांगूं येयल्या हें बाब म्हणटालो आमच्या भावांक कदेलां पुरो आमी हाडटा म्हण तांणी विचारूंक सोबेत अवकाश दिनातलो बाब. अवकाश दिनातलो. तांणी विचारचे पयलीं आमगे 3 गडे आसात. कातरून दिले तांकां. विचारूंक सोबें सोडून नजो. विचार लक्षणां आमी हाडे देव आमकां पाव करना देव म्हणून. मोगाच्यान आमगेर कितले कुवाड जाताले. मायन जस्ट एक अशें धरचें इल्लें कोणी पट्टू म्हाका खंय मेळ्ळ्यार मायन सांगचे वाटेर खंय मेळ्ळ्यार तुमकां कळटा तें तुमी वळख धरचे. कॉलेज्यो योपरा सोशियोगी म्हणून म्हाका एक ते आंगडी कडेन येताना तें कळ्ळें म्हाका दुदयाची म्हणून. तो रामा म्हणून एकलो रामाची आंगड म्हणून आली. तो बबळे दुदयां खाता निघतालो. ती एक ल्हान सोसी आली. ती सोसी हांवें हाडल्यार मागीर दिली. ल्हानशें येदोळली आली सोसी ती ल्हान किर्लो नायिल्ली. ती मागीर ताका इतलें पत करत जाली. मागीर ती काळी दुदयां ती अशी पीठ म्हळ्यार पीठ एका उबेन पडटली. ती केल्ल्यांत तातूंत तांबरा आसा. तांबरा तकले जाय तांबरा करंट तांब्याच्या वायरान जमता. मेंदाचें पुरो आंगा येजें जाल्यार तांबराच्या सरयांनी आमच्या आंगांत तें म्हणून तांबरा केल्लें. लोंकडांत जवना तितलें फास्ट. रुखांत जवना. शितांत जवना करंट. तांबरांत देखून तांब्याचो कल्लार पळय दुदयाचो कल्लार पळय तातूंत तांबरा सड्ड आसा. देखून तें आमी दुदयांक घातलेलें. देखून हांव लेक्कान शिकताना BSc करताना उरले भुरगें कशें करताय रे तूं म्हणून. त्या दाळ कळ्ळें जाल्यार म्हाका दुदीन खा रे आमगे दुदीन खावंक सोड. बाबान एकल्यान गोळ्याचे 9 जाणां भुरगीं मायकान करतलीं. देवान दुदयां दिलीं म्हणून खाण दवरतलीं. पाड जायनातलीं दुदयां अशीं करून दवरचीं बांदून. कितलीं दुदयां काळीं इतलीं जालीं पळय दुदयां आमगेर. तें पळोवन आमची दुदयां तांणी विचारलें. तांणी बिंग घालें आनी आमचे माटो आले. एक माटो वालच्या भजीचो एक माटो तेंडल्यांचो आनी हांगा दवरले. तांणी दुदयाचो वेळ मुळाक घालें आनी आमच्या माटवाचेर सोडलें. पुरो माटो पडले शेजारच्यांनी. त्या दाळा
ती आयली कोण आमची मावशी म्हणून मावशी म्हणे आमची सैरी न्ही ती सगळ्यांनी मावशी म्हणचे तिका मावशी मावशी म्हणून ती मावशी न्ही ती तिके तशी 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 म्हळ्यार तिका खूब एक किती हे म्हणना हां ती आयली आमी माय म्हण रडटली तांणी तांचे सांगल्यार सोडना ती तिकेचे अधिकारिणी हांव तांकां केस घाली जाल्यार आमी मरोंक हांव आमकां पयल्यांत कश्ट 9 जाणां भुरगीं बाबाचे एकल्याची जोड तांकां पुरा बरो इनकम आनी बरें हांव तो बिझनस हो बिझनस म्हणून आनी तांणी वाली पुरा तांच्या आमच्या रोयल्यो ह्यो कायली पळयची ती दुदयाची आनी वाची कोळ्याची वायल्यो दोन आमच्या माटवार गेली पुरा पडले आमकां तांतले वायचे भजी कोण आनी आमच्या बुकांक जाल्यार आमी कांय उलोवना तांचे कडेन तांकां दिसता रे दिसून पळयता सांगचें घालें म्हणालो बाब आमी सांगचें त्या जेजूच्या काळजाडे म्हूण आनी ती आयली ती येवन म्हणाली म्हणजे एकले भयण ताका बारीक दिल्लो सल्लो ती व्हडली माय बरी काणून उलयलें बाबा माय कडेन आनी ना माय तशें करचेत म्हणटा ती आयली आनी म्हणाली आळे गो ताणें अशें आनी मुखार येवच्या वर्सा तुमचे माटो आनी आड घालून जो वळचे बिचे माटो ताका वखात केला हांवें काले वखात म्हणून विचारलें फाल्यां वचून काळ्या सोंडेची सांगट्यार हाडणें काळ्या सोंडेच्या सांगट्यार आनी तांच्या कुवाळ्यांक येदे कुवाळ्या माटवार उमकळटात आमच्या मुखार एक 40-50 कुवाळ्या आनी दुदयां आमचे माटो पुरा आमचे माटो बाबान केल्ली रांदेन पुरा पदराबाडीक सांगल्यार ती पावरफूल आहात पदराबाकांक घाले येतात पदराबाण कालंगडचे बावडो खऱ्या कडेन आहात ती आमची सजारी देखून हांव बाबान खालती मांड गेलो सक्रामेंताक आनी जेजूच्या काळजाक आनी मरयेक तेर्सा रात वयर गेलो मागतेले आमी आनी त्या दाळा ती आयली बाब ना तुल्लो ती आयली येवन म्हणाली म्हाका सांगट्यार जाय फाल्यां जेवण आयता म्हणाली मागीर तिका आशा कोण आमी ती दुबळी मावशी आयली मावशी म्हळ्यार म्हाका सैरी न्ही ती तिशी रावतली ती सदां आमगेर येवन च्या पिवंक दिताली तिका आयली आनी म्हणाली सांगट्यारां दनपार जेवण येता म्हणून सांगट्यारांक पयलीं काळ्या मांड्याची म्हणून वय काळ्या मांड्याची हाडल्या म्हणाले म्हणजे बाय नाका माय खालें भियेल्या माय भियेल्या गुरी ती तांबडी जाल्या माय आनी गेली ते माथ्याचे कुडके पुरा म्हाका वाड म्हणाली काळ्या मांड्याचे 2 म्हाका 3 मांडी दी म्हणाली आनी मदल्या कुडक्या नाका म्हणाली एक मदलो उडको घाल म्हणाली मागीर 4 मांडी आनी मदलो कुडको इतलें दिलें शीत आनी बरें इतल्यांत पुरो म्हणाली ही सांगट्यारां पुरो केलो इतले कांटे दवरले आतां त्या चेरक्याक हांगा हाड हांवें सांगलें आयकना तूं सांग गो ताका हांव बायक बेतले म्हळ्यार तितलें डिसिप्लीन तें ताणें आनी बाबान शिकयलें व्हडली माण शिकयलें डिसिप्लिना वरवीं आज ह्या हांगा पावलो हांव म्हजे सांगाती आतां खंय जर तर तुमच्या भुरग्यांक एक शिस्त घालें सारी उठच्या वेळार उठोवचें शिकच्या वेळार शिकचें शिस्त घालें जाल्यार तुमची भुरगीं हांवें काल पळयलीं खोलीं बुदोवन ती खंय पावतीत कितें अमेरिकान खंय तुमी शिस्त घालना जाल्यार ती खंय राबरी येतात सायकोलॉजी म्हणटा आमी तुज्या भुरग्यांक आनी प्रेसिडेंटाक व्यत्यास घाले म्हळ्यार शिस्त शिकयल्यार पुरो तुवें तुमची शिस्तेची गरज आसा जे त्या वेळार उठोवन सेमिनारींत आनी कांय न्ही शिकयल्या खुटपांत देखून तुमी शिस्त घाला ल्हान प्रायर्थन घाला केदाळ उठाचे केदाळ मागणें केदाळ न्हायचे केदाळ शिकायचे कितले वरां शिकायचे म्हणून थंय हांवें इलेक्शनां पयलें भुरग्यां इलेक्शनां पेपरांनी रेडी आहा ते पेन भुरग्यांक दवरलां थंय तांणी बरोवंक टायम टेबल म्हाका दिवंक म्हजें मागणें करूंक ताका 4 उतरां सांगूंक भुरगीं हाळे काल गेलीं म्हणटा फादराक फोन करूंक दुसरें येता तें केलें गे म्हणून ताणीन तुटोवंक LKGच्या भुरग्यांनी मात आवयन उठोवंक मागीर ताणीन तुटाचें 3 भुरगीं एका लेवला पावता भुरग्यांक उठोवंक इता कळटा म्हाका कोत्ता ती कांठे ताका दी तुवें सांगलें आयकता भयण आयलो त्यो जोर ते मारताले ते आमकां हांव थंय 8वेंत आलो कांठे खाणे रे बॅगांत घालून दिले ते संजेर जाता कळकांत वच एक कांठो काणे हर एका दुदयाक नंजेचो कांठो कोंक हर एका एक कांठो काड एका दुदयाक एक कांठो काड एक बबड्याक एक कांठो काड एक दुदयाक एक कांठो काड एक कुवाळ्याक एक कांठो काड एक तोशाक हर एकाक एकच एक सोडून जो पुरा ती 3 दिसांनी कुसतात कुसोवन तांचे अण्या बरप तांचे व्हरून दी ती म्हणून माय हांव येता म्हूण बायसरताना माय पांयांक पडली हांव ताका 7वे क्लासीन करनाका पुता आमी करूं जो थें म्हणाली माय रडची पळोवन तिका उचकरताना तिका दंब बांदल्या बरी जातालो मांयक पळोवन हांवें मांयक फुटलो धरलें माय बिलकूल हांव करचो ना ताकाय करूं सोडिना बायक करूं सोडिना आमी हांव बडलालो पळय तें कशें करता पळय हांव करूंक नजो म्हणून हांवें ताचेर सांगलें तुवें करूं नजो तुवें करूंक तूं नजो म्हणून आमी कोणें करिना तिणें सांगलें करूं नजो बाय ओपपालें मागीर पुरपुरलें आनी काल गेलो कितें आमी कांटे तोपूनात 1 म्हयनो जाताना म्हणाली एक दीस ती आयली थंय मेरी बाय पयल्यान तांणी काडलेले एक 50 दुदयांक कुवाळे परत तांणी काडलेले एक 30 थंय आसले
मेरी बाय ते कुवाळ्याने आ ते तुमकां आमी लायन आसतना आमी उदक घालनासतना त्या दारूण काळजाच्यांनी 30 दुदयांक कुवाळ्या आमकां सोडले बोबळे म्हज्या दोळ्या आमकां राजीक या देखून खंयच्या फिरगजेन ते खंय गेल्यार हांव कोणें म्हाका मुखार रावलो जाल्यार हांवें मागचें सरेस्परा देवा लागीं ताणी मारलें म्हूण जेजून दिलें हें खादी म्हणें देखून 30 कुवाळे मेळ्ळे बसुल्ल्या कडेन आमकां बसुल्ल्या कडेन मेळ्ळे बरे कुवाळे ताणी एक 40 ताणी येलो एक 30 आमकां सोडलो माय अण्ण आयली आमकां आमी संवसारात ताणी केल्या आमी करता ताणी लायलें कुवाळ्याचे सांगठाऱ्याचे नंजेक तो तोपता तांकां कुवाळ्यांक तोपता आमी मागीर आमी क्रिस्तांव म्हणटा हांगा येवन जेजू दयाळ खाकू आमचें मागणें हें जावं पावलां आमी करचें एक हांगा येवन सांगचें तो कोलो रडटा कोण ना त्या काळजा भितरल्यान तो पळयता आनी बरयता धरणीर कितल्या जाणांचें पाप हांगा बरोवन घालां कोण ना ताणें हलें जेजूक दुखचें हलें अन्याय हांवें कितलेशें पियेलो आनी घालें तें व्हडलें म्हणचें आमी पळय हलें खरें मस्तेचें शेजारांक दुखोवचें उलें नासता रावचें तें ताका ताका बालो मारता ताका बायबल वाचल्यार कळटा ताका आमी आमच्या मतीन दा तें पाताक हें पाताक पूण तो काकुळदार तो हें खरें मस्तेचें पाताक आमी करता बळें तें संवसाराची रीत जाता म्हळ्यार ताणें केल्ल्याक आमी करता एकाक दोन सेर घे सवा सेरू म्हणटा बळें तें ताका दुखता जर तातूंत तें करनाय जाल्यार उरलीं तो पदकां बगसून मरच्या पयल्यान तुज्या मुखार ताच्या मुखामळ तुका दाखयता ताच्या वाटेन चल्ल्याक ताची वाट ती एक मारतना तूं फाटी मारनाका प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आतां आमी वरदान करतना सौम्य सुरेस्परा देवाक आमकांच आमी समर्पण करता आमचे गाय कठीण जाल्ल्या वेळी कशें गूण करचें तें कळना आमकां आमचे गाय कठीण जाल्यात काळजाचे गाय ते कशें गूण करचें म्हूण कळनात देखून जोबाच्या ग्रंथान ताका तो गायल्लो जोब गायल्लो कठीण गायन बरयल्लो ताच्या ग्रंथांत हांव 30 आनी 36 कठीण गाय जाल्ल्या वेळी कशें गूण करचें आमकां थोडे टी आमकां कळना जाता देखून जोब गायल्लो नाना रितींनी तो गायल्लो ताका कळीत आसलें देव मात्र ताका गूण करता म्हणून ताका कळीत आसलें देव मात्र थोडे गायात धाकटेरांकी गूण करूंक जायना धाकटेरां थोडे वटी मागण्याक धाडटात आमचे हरशीं धाकटेरांकी गूण करनातले गाय आसात थोडे गाय देव मात्र गूण करता हें जोब आमचो मालगडो पात्रियार्क जोब जाणा आसुल्लो देखून तो देवा म्हणटा ताचे इश्ट येवन म्हणटा जोबा तुवें देवा दुखयलाय तें अशें खरें मस्तीचें संवसाराच्या वाटेन चलचें तें ताचें तेग बिलदाद गास्पार आनी एकलो रावतात थंय ताच्या मुखार तोंडा इल्ले उलयतात देवा दुखयलें देवाचे पाटकण येतात मागीर देव तांकां बरी जाप दिता तांकां आनी जोबाक तो म्हणटा तूं म्हजो पूत आब्रामाचो पूत म्हणटा देव आब्राम म्हणटा देवा हांवें कितें वायट केलां म्हाका तिडसी खरें वायट केलां तिडची हांवें खालें शिकाचें तें म्हणून देखून हांवें जोबाबरी हांवें म्हणचें म्हाका कितें कश्ट आयले हांवें मागणें करूं नये म्हाका कितें पिडा आयली म्हज्या पुताक कितें आयली सुणे कितें आयलें हांव केदाळा विचारिना थंय हांवें कश्ट आयल्या वेळार जेजू ह्या कश्टांत हांवें कितें शिकाचें पोरये चेडूं आयलें रडलें फादर हांवें देवा दुखोवना फादर म्हज्या कॉलेजीन म्हजे मनसुकाय उगडूंक कितले अवकाश म्हणल्यार हांव एखादी बली जावना फादर देवाचो मोग करून आयल्या तांकां कामां मेळ्ळीं म्हाका काम मेळोन दुबाय जावन फाटी आयली म्हूण देखून हांवें म्हळें ताका ये 3 दीस ये आनी इसाक जेजू हांवें कालें शिकाचें ह्या कामां मेळोनातल्या परिस्थितीन कलें शिकयताय तूं म्हाका कालें शिकयताय म्हूण विचारलें पळय हांवें सांगलें जुजेक बांयत गेल्लो भायर येवंक जायना जालें ताचे दीस मरच्या रिस्केर आयलो बांयत गेल्ल्या वेळार भाऊ गेले ताका बांयत मरो पुट्टू बांयत गेले बांयतले वयर काडल्यार जीव नातल्या 3 दीस रावत 4थ्या दिसा तो मरता ताणयेन त्या कर्कट्या वता थंय तो खालें म्हणटा पळया उत्पत्ती ग्रंथांत 30 अध्यायाच्या उपरांतले वासा 30 आनी 8 वासा जुजे खालें म्हणटा पळया जुजे म्हणटा आतो सोदरता वो जिवान जेजू आतां ताच्या काळजार दवरता आनी म्हणटा
म्हजो देव म्हज्या सांगात आसा. ह्या बांयंत पट्टू बांयंती हांव एकसुरो ना, म्हजो देव म्हज्या सांगात आसा म्हणटा तो. ताच्या मागीर दुसऱ्या दिसा ते भाऊ फातर घालया म्हण आयिल्ले, एकलो म्हणटा जेजू ताचें काळीज बदलिता आनी म्हणटा ताका बिरमत येता ताची. तो म्हणटा आमी काम ते फातर घालून खाले मेळटा, ताका भायर काडया, इकया ताका, इकया, आमकां पयशे मेळटात, घट्ट मजा करया आमी, बिरयानी खाया, मांस मासली खाया, कबाब खाया, सुक्का खाया, चिकन सुक्का खाया, गम्मत करया, सुकान अशा सुक्का खाया. देखून वयर काडटात, वयर काडून विकतात, पयशांक विकतात आनी हे गम्मतां मारतात. गुलामांक गुलाम जावन हे करतात, गुलाम करनाका म्हणटा. मागीर तो गुलाम जावन तांचे वटी येताना म्हणटा आतां काळजा वयर दवरता, म्हजो जेजू ह्या गुलामपणान ती म्हज्या सांगात आसा म्हणटा. ताच्या मागीर तो थंय गेल्ल्या वेळार ते वचून ताका व्हडल्या पोरशाक विकतात. पोरशासाची बायल आपची सोबाय पळोवन मोगार पडटा आनी ताचे कडेन पाता करूंक अशें येता. ते जाल्यार तो हांव ना म्हजो देव पळयता, म्हाका करूंक जायना म्हणटा. ती ताका जेलांत घालता. ताका आळे म्हज्या बेडरुमाक आयलाय, येवंक तुका, तूं म्हज्या सांगात आपण हाडलें, तूं आयलाय, आतां म्हणी राय कळ्ळें जाल्यार तुजी गुमटी कातरतात. हांव अशें करतना सोजेर येतात, देखून म्हज्या सांगाता पाता कर, म्हाका तुजी आशा आयल्या म्हणटा. तो म्हणटा ना म्हणटा. ती अशें करता, सोजेर भितर येतात, ताका व्हरतात. ती म्हणटा गुमटी कातरनाका, जेलांत घालया म्हणटा. ती काय मोग घेवच्या बरी देव करता. ती बाल मनशांक तांणी आशेली वस्तू मेळनातल्यार जुत्त काडटात, तुमी न्ही दुसरी. ती म्हणटा अशें बुडची जेलूड पाडले म्हणटात, ताका जेलांत घालतात. आनी देव ताका तो जेलांत म्हणटा म्हजो देव म्हज्या सांगात आसा म्हणून. बांयंत ताच्या सांगात आसलो, गुलामान ताच्या सांगात आसलो देव, जेलांत आसलो देव. बांयंत हांव ताका भायर काडटा, गुलामांत हांव ताका भायर काडटा, जेलांत हांव ताका भायर काडटा. भायर काडटा मात न्ही, भायर काडटा मात तितल्यार सोडिना. ताका इजिप्ताचो प्रायम मिनिस्टर करता. थंय पारोवराक सोपान पडटा राती, देव ताका सोपान घालता. काले म्हळ्यार एक सोपणांत व्हडल्यो व्हडल्यो पुश्टी गायी, न्हंय, ती न्हंय आसा, शरावती न्हंय आहा पळय हांगाची न्हंय आहा पळय, व्हडली न्हंय आसा. तातूंत जावन गाद्या जेवतात गायो, 7 गायो ह्यो ह्यो मोठ्यो दुदान भरुल्ल्यो. राया कितली खुशी जाता, म्हाका देव समृद्धी दिता म्हूण. तक्षणा दांत भायर घडल्यो, बागेट्यो हाडां पडिल्ल्यो, व्हडल्या शिंगांच्यो अश्यो वयल्यो, मरकट गोयो भायर येतात, सलोन येतात. ह्या बऱ्या गायांक ग्रासून 7 गायो खातात, नपयस जातात. हें सोपान खालें म्हणटा कोणा वरवीं सांगून जायना. ते दाडो तो जेलार म्हणटा म्हज्या जेलांत आलो, म्हाका एक सोपान पडलें, म्हज्या कुटुंबान ताणें सांगलें, करेक्ट ताणें सांगल्या बरी जालें. तर तुजें जाल्यार तुज्या मंत्रवादीक जावना, तुज्या याजकांक जावना, तुज्या पुजारींक जावना, तुज्या ह्या जावना. तर ताका पण हाड म्हणटा, कदेल दवर ताका बसय म्हणटा. आनी राया तुज्या सोपान सांग म्हणटा झुजे. तूं सांगता ती 7 गायो, पुश्टी गायो म्हळ्यार आसतावन 7 वर्सां समृद्धेची. तुजीं भुरगीं इज्रायल येतलीं, तुजीं भुरगीं अमेरिका येतलीं, तुजीं भुरगीं दुबाय येतलीं, पयशे धाडटलीं. तूं बरें बरें चुडीदार घालून, व्हडलीं घरां बांदून आनी पेट्याक गूड बांदून एसी घालून ताका पळयनाका, पयशे बँकान दवरूं. 7 वर्सां बरगड येतलीं, आतां सुरू जाल्या येवंक कामां वचूंक आनी पुरा दवर पयशे दवरूं. वगडे नाका, पुताच्या काजार खालें पुरा काडून व्हडलें जेवण उडोवन व्हडलें म्हूण दाखयनाका. फाल्यां सकाळीं तुका कली पिडा आयल्या जाल्यार बील बांदूंक गत आसची ना, बँकान दवरूं. ताका सांगता 7 वर्सां समृद्धेची. मागीर बागेट्यो गायो म्हळ्यार 7 वर्सां बरगोळ येतलो, पावस येवचो ना, बेळें जावचें ना, नाका जाली पिडा येतली. कितें करीचें देखून हर एका घरांनी तांणी कालें करचें म्हळ्यार जाल्लें पुरा भात तांदूळ आनी पुरा जमो करून दवरचें, मिरी आनी पुरा जाय तितलें नाका, जाय जाल्लें पुरा 7 वर्सां जाल्लें समृद्धी करून दवरचें. राया व्हडली व्हडलीं थळी बांदिचे, व्हडले व्हडले आणेकट्ट बांदिचे, डॅमां बांदिचे, उदक आमकां दवरचें म्हणून ताणें सांगल्या बरी जालें. ते बरगोळ आयलो 7 वर्सां, इजिप्ताक कांय जावना, समृद्धी भरली गांवांत. राया कडल्या परवारायक आनी मुखार तूं प्रायम मिनिस्टर, हांव नाम के वास्ते राय मात्र. सगळो इजिप्ताचो ताचो सुपर पावर म्हळ्यार सगळो संवसार म्हळ्यार इजिप्ताचो आसलो, पिरामिडांनी बांदचो काम. तूं प्रायम मिनिस्टर, तूं अधिकारी, तुवें काडिल्लें, तुवें दवरिल्लें हांगा, तुजें उतां चलता म्हणून. त्या दाडा बावाणी आयले, फारीकपण काणोवना. एका वयर कश्ट आयले ताका, बांयंत घालो, थंय जेलांत घालो, ताका गुलामपणांत घालो. एका फाटल्यान येताले, कितें आयलें देवा म्हाका ताणें विचारूं ना. म्हजो देव ह्या कश्टान म्हज्या सांगात आसा म्हणालो.
तुका आज तकली पडटा फाल्यां पेंखाट दुखता सुणेचें काम गेलें पुताचें म्हाका कित्याक दिलय तेच म्हणून हांगे हांवें मिसा वचोन खुमगार काड्यात म्हणा नाका सोम्या तूं म्हज्या सांगात आसाय हांवें कितें शिकायचें ह्या कश्टांत हांव तें शिकतना देव तुका दिता एकल्याचो पूत बणकुल्या लागीं आलो काजारी चेडो दादल्याक सोडलें बणकुल्या आलें 20 आनी 3 वर्सांचो व्हडलो जिवान बरलो जिम्माणी करना पुरा आनी तें मोगार पडलें 40 आनी 1 वर्सांचें चड्डी घालून तेणें येतालें तें ल्हानशें टी-शर्ट घालून बारीक 41 म्हूण कोंडी म्हणनात सड्ड म्हळ्यार 8व्या क्लासींत जाल्यार बरी दिसतालें 8थांत दोग जावन चेरख्यात ताच्या व्हडल्यात त्या चेडूं मोगार पडलें त्याच्या खारार येचें आणे पेट्रोल घाल सवयचे पयशे व्हरचे खंय भोंवचें खंय येचें 3 दीस ना 4 दीस ना तशें आनी आमी बुदवं तूं रँक स्टुडंट कंप्युटर सायन्स 7 वर्सां जावन आमी मॅसेज काडटा हांव ते भुरग्यांक सांगता हांव लेक्कांत हुशार जाल्या भुरग्यांक लेक्कांत कठीण हुशार जाल्यार फिजिक्स आनी मॅथ्स हुशार जाल्यांक कंप्युटर सायन्स काडना म्हळ्यार एका भुरग्यांक काम नातिल्लीं सांगा तुमी गेल त्या 13 वर्सां जावन आमी सांगना कंप्युटर सायन्स काडया म्हणून आतां तांकां मात कामां म्हूण आयकलां आमी हुशार मॅथ्सांत हुशार जाल्यार मात्र 85च्या वयर आसाचे PUCन 13 वर्सां जावन ती आयलीं भुरगीं एक पळय दाखय पळय एक भुरगीं येवचें न्ही कितलीं येतालीं ती फुलां दवरूंक जेजू कडेन हांवें सांगलें जेजूची सेवा करात बेसांव मेळटा वगेत तूं बसून फाटल्यान पळयल्या न्ही हे आलतारी कडेन वात दवरा सक्रामेंत दवरा आपडा जेजूक तेदो थंय तुमकां आपडटा बेसांव दिता म्हूण तशें भुरगीं मस्त येतालीं म्हळ्यार तरणाटी आनी पुरा ती खंय आंद अमेरिका खंय गेल्या तशें देव ताका जेलांतलो काडटा ताका प्रायम मिनिस्टर करता वो चुरको ताच्या फाटल्यान सांगत आसलो मागीर अमेरिका वचूंक जायना भयण ट्राय करता बोजी ट्राय करता वचोंक जावंकूच जायना वो मिसा वचना तें वचना हें वचना इतलें मिसको राग आमी आमकां उणें केलां गी जेजूक मिसां दिवनात की अर्गां मिसां दिवनात की आळे आयक तुज्या पुताक आपण हाडलें पयलीं हांगा तूं येवन व्हडलें उलयनाका पूत येवन दी तुजो पूत येताना हें सोदून काडलें हांवें सांगलें तूं तें येशी जाल्यार आतां अमेरिका येशी जाल्यार डॉलर मेळ्ळो $2,000 म्हळ्यार 1.5 लाख ताका धाडटाय तुका तें फाट करता यें जेजूक पासांद ना तें सोडू मागीर हांगा ये तें सोड पयलें निच्यो कर हांगा सोडटा म्हूण सांगून तेजें तोंड पळोवन नजो तुवें तुमच्या घरा वचून नजो तुवें वचून आंटी घरा वाजें अमेरिका येता आमसोर मम्मी थंय येता तुका मेळोंक तुवें घरा वचोंक ना तें घरा गेल्यार थंय जावन तुका आयकलें करता मोबायल तुवें चेंज करचें नंबर ताका दिवं नजो मोबायल हांगा जेजू कडेन दवरचें उलयना ताचे कडेन म्हणून हांगा येचें नातल्यार तूं चिराप पडटा तुजेर तुवें वचोन तूं हांगा कर न्हय देवड्या आंगोन मागीर येशी जाल्यार तुजे जिणी पाड जाता म्हूण सांगलें हांवें थोडे भुरग्यांक समाज सांगाचें सांगताना मागीर चेडो भियेलो आनी प्रदान करना म्हणलो इतलो सोबीत तो पळोवन पळयचें थोडे आमचे क्रिस्तांवचे भुरगे दोतोर आनी बऱ्या शिश्टांनी शिकोवन टिचरांनी शिकोवन खली सालतानी पळोवन खले लक्षण करता कुरपेन वाडिल्ले देखून ती मोगार पडटात मागीर चोड सोडता म्हणलो 3 म्हयन्यांनी विजा आयली पयलीं कित्याक जायनासली ती विजा आतां हांवें थंय वचून काम करता कंपनीन आनी धाडले एका धाडटा आतां देवाकर गामीस देखून हांव तिका थड्ड मान दिना तिणें म्हणलें उतरां म्हाका आत त्या धाड तिणें म्हणलें जाल्यार देवा कितें शिकयताय कित्याक म्हज्या पुता तशें म्हणलें जाल्यार तिचो बावडतो पळोवन हांव उबें रावतालो बेसो मागतालो तिचे कडेन आतां मिसां दिता तियें दिता हांव पेस्ट मिसां रावल्या आनी मुड्डोम रावल्या कोणा जाय तुजें मुड्डोम बावडतो तुजो उलपण गेल्लो बावडतो कोरपण गेल्लो बावडतो आतां पयशे येता देखून पयशे बरें काडल्यार परतून उलटें मुखार रावना गी ताका देखून मोगाच्या न्हू जॉबाच्या ग्रंथांत हांव 30 आनी 6 अध्याय 30 आनी तो 15 आनी 16 2 वर्सां ताणें हरदान स्तुती केली देव मात्र म्हाका गुण करूंक शकता देव मात म्हजे कश्ट काडूंक शकता देव मात म्हजी पिडा काडूंक शकता देव मात म्हाका काम दिवंक शकता देव मात म्हजी खंत बेजाऱ्या काडूंक शकता देव मात म्हाका म्हज्या भुरग्याक सैरी करूंक शकता देव मात म्हाका म्हज्या कुटुंबाक शांत समाधान दिवंक शकता गो मात म्हज्या न्हवऱ्याचें पियोवणें काडटा गो मात देव मात म्हाका पूण कश्टतल्यांक तांच्या कश्टा वरवीं तो निवारतलो विघ्ना वरवीं तो तांकां शिक्षीत करतलो तेच बरी तो तुकाय कश्टांतलो निवारून अडचणींतल्या विशाल जाग्याक हाडटलो आनी तुजें मेज पुश्ट खाणान भरतलें पुष्टी खाणान तुजें मेज भरतलो कांय येवणें करचो ना पुष्टी खाण आनी तूं दुकरामास सर्पातेल
आनी चिकन 20 आनी पळय जॉब बरो बुदवंत मनीस जॉब बरो मनीस बुदवंत मनीस तो जाणारी मनीस एक दीस सगळें चलता तो म्हणालो एक दीस ताचें बायल गेली भुरगीं गेली गोरवां गेली आनी सगळी गेली निमाणें खय्य ना ताच्या आंगाक गरज पडली जाल्यार तो देवाचेर म्हणटा 2 संगती हांव ना देव म्हजो मोग करता म्हणलें हांव बदलाना देव विश्वासी तो ताणें सांगिल्लें कितें ताच्या तोंडां बसयलां तें दितात तो आज नातल्या फाल्यां दिता ताणें बेसांव दिता म्हणून म्हाका बेसांव दितात तो म्हणून हें 2 हांव बदलिना म्हणटा देव विश्वासी देखून म्हजो विश्वास ताचेर दवरता तो म्हजो मोग करता म्हणजे फातेंनी हांव कितें गेल्यार जीव गेल्यार सोडिना म्हणटा 2 संगती तो सांगता देखून हांवें म्हणचें देव विश्वासी हांवें तितलेंच म्हणचें देव विश्वासी ताणें कितें बसयलां तें दितात 7,000 बसयलां ताणें समाधान दिता तुज्या सांगाता आसा तुका सांबाळटा तुका चलयता भद्रती दिता कश्टां घाल्यार आसा तुका मरुभुमींत उदक दिता कश्ट मरुभुमी म्हळ्यार कश्ट कितल्यो 700 भाशो निघाल्या हांवें म्हज्या बायबलाचेर पी 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 घालां म्हणल्यार प्रॉमीस 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 म्हाका हे प्रॉमीस म्हणटा म्हज्या बायबलाच्या पेजीर घालां काडटा म्हाका सुलाब जाता पळोवंक प्रॉमीस म्हणून देखो तुमी आयल्या बायबल उक्तेता आनी एक प्रॉमीस आहा तें तुमकां सांगचें हांवें पी म्हणून घालां तांबड्या अक्षरान 7,000 पी गेल्यात हांवें पळया तें दिता हें दिता हांव तुज्या भुरग्यांक सांबाळटा पिडा पयस करता तुज्या मेजाल्या खाण उणें करचो ना तुका उदक उणें करचो ना तुका फाक्यान दितालो फाक्याची सावळी तुज्या माथ्यार दवरता खोली प्रॉमीसांक गेल्यात देखून ती दिता प्रेज द लॉर्ड तुका बरी भलायकी दिता म्हळ्या देखून सुरेस्पर देव आमकां बरी भलायकी दिता देखून जॉबाच्या ग्रंथा आमी वाचलें कश्ट वेळी देवाचेर आमचें गामान दवरया देवाक आशया तो आमकां गायड करता तो आमकां देखून आमची कश्ट परिस्थिती देव बदलिता आनी आमी ताचे थंय वाडाशें करता देखून आमी ताची आशा आसली तुका आशिर्वाद दिवची देवाची आशा तुका आशिर्वाद दिवची ती आशिर्वाद देव दिता तुजी दूख तुजे विलाप तुजे खंत बेजाराय विलाप देवा मुखार दवर आतां आमची खंय पिडा आल्यार देवा मुखार दवरया हालेलुया प्रेज यू जीसस थँक यू जीसस हालेलुया थँक यू लॉर्ड जीसस प्रेज यू जीसस तूं आमची पिडा गुण करतले देवा अर्गां जावं महिमा जावं तुका तुज्या कडेन तुज्या दोळ्या मुखार तुज्या पांयां तळा आमची पिडा दवरता हांव सरस्पर देवा आमच्या भाव भयणीची माथ्याची पिडा तकली दुख मायग्रेन तकली पड न्हीद ना ही सगळी उडास ना तकली दुखची मायग्रेन जावचे सरस्परा ही तकलेची सगळी पिडा तुका ह्या घडये समर्पित हांव आमचे दोनी हात तकलेचेर एक घडी दवरया Ediaoda Sacramenta Sastang naman koruya Podvilya lupamadla Novyo riti adanya Salvon vecha अस्कत वेश्या भावार्थाचे बळ दिव्या जशे बापा तशे पुत्र उल्हासाने स्तुती जाव पदवे महिमा ससना एकाच ताळ्यान असिता तुका दोगांच्या स्पेदिता सामासामी नावडटा आमेन प्रार्थुया येसु मिया जेजू क्रिस्त या विचे सक्रामेंता काल कष्टां सोगडास तुवें आमकां सोडलाय तुझ्या सर्वांचो बोल सदांच आमचे ते आमी बगी सारको तुकोडीच्या आनी रक्तांच्या पवित्र मिस्टरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन पावो कर सुजियेत आनी राज करता येसुनाच्या ससना आमेन
पृथ्वीच्या रस्तारा काको तुझी दाग जिवे तुझे लाभ देवा आमच्या काकुळदारा मानून घेता वामे सगळे सृष्टी संगी तू मग सर्वे स्पंदने वर्णूक आमच्या जायना पदवी तुझी वरती कशी गाव तुझी कीर्ती तुका सोमिया वंदन तुका दनिया सर्गा पृथ्वीच्या रस्तारा काकुळ तुझी दाख जिवे तुझे लाभ देवा आमच्या काकुळदारा उतरान तुझ्या आमकां जिविता वाडटात जेवणान संगीच्या दिगटाय काळजांनी सर्वांच्या मोगा उजो पेटत कृपेन तुझे दिनेचय प्रणाम तुका सोमिया वंदन तुका दनिया सर्गा पृथ्वीच्या रचणारा काको तुझी दाग जिवी तुझे लाभ देवा आमच्या काकुळदारा या मिसाचे तेसावा गरजेवंताच्या आत्म्या बसत मेबल डिसोजा फातिमा वाडो रोजारियो जुलियन आणि थॉमस डिमेलोच्या आत्म्या बसत डेनिस डिमेलो बॉम्बे ग्रेसी अँटोनीच्या आत्म्या बसत रिन्सी मेरी साम पाऊल वाडो थॉमस पिंटोच्या आत्म्या बसत डेनिस डिमेलो बॉम्बे मायकल फर्नांडिसच्या आत्म्या बसत डेनिस डिमेलो बॉम्बे लिली डेविड दिकोस्टच्या आत्म्या बसत रॉकी डिकोस्टा फातिमा वाडो अर्गांजांदिता मेलिशा आणि शाली कर्नेलियो रोजारियो फर्नांडिसच्या आत्म्या बसत प्रेमा डिसोजा लूड्स वाडो डॉमिनिक डिसोजा आत्म्या बसत फ्रांसिस डिसोजा लूड्स वाडो घरच्या आल्मावाक बॅप्टिस्ट खासा फातिमा वाडो ह्या तेसा खातीर आमी सगळ्यार आमी मागया बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमच्याही सवे असो क्रिस्त थंय जमगल बावन बहिणो हेचे देवाचे उतर आमकां उदास हाडटा आमी बरें करता आसतना आमकां वायट आयकूंक मेळटा हें आमी पळयता पयल्या वचपान जरमाया प्रवादिकी लोक मस्त वायट उलयता आनी ह्याच्या वांजलान जेजू म्हणटा हांवें जायतीं बरें कामां केल्यात कित्या पासत तुमी म्हाका मारूंक सोदतात तर आज देवाचें उतर आमी आयकता आसतना प्रत्येक जावं आमच्या कश्टा वेळार देव आमचे संगत आसा तो आमकां प्रेरण दिता तो आमकां धैर्य दिता देवाचेर पातयेनी दवरूंक आमी पयसरल्या अंतर सरपातकांची नीज दूख दर्या आनी संगत आमी म्हणया हांव पातकी देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो कल्याण सांगता मनाचे तोंडात सारून वायट आदरान बरें सरून हांवें जायतीं पदकां केल्यात वंश अपराध वंश बोड अपराध ह्या बसत सगळ्या सांगपाक सगळ्या जगांक मुक्तान आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या देवा लागीं विनंती करात प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आमची पातकां बक्षून आमकां स्नाच्या जिविताक पावोवंक आमेन सोमिया प्रार्थुया सर्वेश्वरा तुजे परजेचे अपराध बगोस आमच्या सदकायेक लागून पातकांच्या बांदपासांनी आमी संपडल्या
तांतली आमकां कनबळायन सुटय आमच्या सुम्यादीच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं करो दे तुझे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान चेत आनी रासभस चलयता ससनाच्या ससना आमेन. जेरेमिया प्रवादाच्या पुस्तकांतलें वाचप. कित्याक जायते जण अशें पुसपुसतात ते म्हाका आयकता. सगळ्या वाटांनी आकान ताका गुन्यांवकार करा, ताका गुन्यांवकार करुया. सगळे म्हजे लागशिले इश्ट हांव केन्ना आदलोन पडान गाय म्हूण पळोवंक आयते रावल्यात. ते म्हणटात घडये तो बुलोन पासान पडटलो, आमी ताचेर जैत व्हरतेल्याव आनी ताचें पारीकपण घेतेल्याव. पूण एका बळवंत विरा सारको सरेस्पोर म्हजे सवे आसा, देखून म्हजे दुस्मान आदलोन पडटले आनी ते म्हजेर जैत व्हरचे नान. ते लजेन भरतले कित्याक ते सुफळ जावचे नान. तांची ससनीक लज केदींच विसरून वेचिना. दळबारांच्या सर्वेस्परा तूं नितीवंताची तपासणी करताय, काळजा मनान तूं परकिताय. तूं तांचे कडचें घेतलोय तें पारीकपण म्हाका पळोवंक दी. कित्याक म्हजो तक्रार हांवें तुज्या हातान सोडला. सरेस्पराक गायन करा, सरेस्पराची स्तुती करा. कित्याक ताणें दुबळ्यांचो आत्मो नश्टांच्या हातांतलो निवारला. देवाचें उतार हें. देवाचे वडोवकार. श्लोक. म्हज्या आकांताच्या वेळा सरेस्पराक हांवें उलो मारलो, ताणें म्हजो ताळो आयकलो. म्हज्या आकांताच्या वेळार सरेस्पराक हांवें उलो मारलो, ताणें म्हजो ताळो आयकलो. हांव तुजो मोग करतां सरेस्परा, तुनसूं म्हजें बळ. सरेस्परसूं म्हजें खडाप, म्हजें बुरूज आनी म्हजो सडवणदार. श्लोक. म्हज्या आकांताच्या वेळार सरेस्पराक हांवें उलो मारलो, ताणें म्हजो ताळो आयकलो. म्हजो देवसूं हांवें आसरो सोदून वेचें खडाप, तोसूं म्हजें डाल, म्हज्या स्वरक्षणाचें सिंग आनी म्हज्या भद्रतेचें खोटें. ताका जावं मान महिमा, कित्याक हांव ताका उलो मारिना फुडें. म्हज्या दुस्मनाच्या हातांतलो तो म्हाका निवारता. श्लोक. म्हज्या आकांताच्या वेळार सरेस्पराक हांवें उलो मारलो, ताणें म्हजो ताळो आयकलो. भिरांकूळ लारां म्हजे बैलान पाशार जालीं. उदकांतल्या आपायाच्या लारांनी म्हाका वेडो घालो. गुंडायेचे सुळयेन तांणी म्हाका पिचार केलो. मरणाच्या पासान हांव सांपडलो. श्लोक. म्हज्या आकांताच्या वेळार सरेस्पराक हांवें उलो मारलो, ताणें म्हजो ताळो आयकलो. म्हज्या आकांताच्या वेळार सरेस्पराक हांवें उलो मारलो. कुमकेक ये म्हणून म्हज्या देवा लागीं हांवें हाक मारली. आपल्या मंदिरांत जावन म्हजो ताळो ताणें आयकलो. म्हजी बोब वचून ताच्या कानान पडली. श्लोक. म्हज्या आकांताच्या वेळार सरेस्पराक हांवें उलो मारलो, ताणें म्हजो ताळो आयकलो. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. तुझी उतर सुम्या आत्मा आणि जीवी, सासनिक जीवी दिता ती उतरा आसा तुझे लागी. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. सरेस्पोर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवय आसो. जोवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्ता. महिमा तुका ए सम्या.
तवळ जुदेवाने जजक फातरांक म्हण परत्यान फातर विंचले. देखून जेजू म्हणलो, बापाचे पदवेन जायती बरतीं कामां हांवें तुमचे मुखार करून दाखयल्यान हांचे भितरल्या खंयच्या कामां बसत तुमी म्हाका फातरावंक सोदतात. जुदेवानी ताका जाप दिली, बऱ्या कामां खातीर आमी तुका फातरायना, पूण तूं करताय ते देवनिंदे बसत. तूं एक मनीस तरी तुका देव करताय. जेजून जाप दिली, तुमी देव म्हूण हांव सांगता, हे उतरां तुमच्या नियमशास्त्रांत बरयलेलीं आसात की नात. जर देवाचें उतर प्राप्त जाल्ल्यांक देव म्हणून आपयल्यात आनी पवित्र पुस्तकाचें उतर कधीच बगोवंक नजो, तर म्हाका बापानूच धाडला आसा. हांव देवाचो पूत म्हणलें देखून हांवें देवनिंदा केली म्हूण तुमी कशें म्हणचें? हांव म्हज्या बापाचीं कामां करिना जाल्यार तुमी म्हाका सत म्हणिनात, पूण तीं हांव करतां वय जाल्यार म्हाका तुमी सत म्हणिनात, तरी हांव करतां तें म्हणी सत म्हणा. तवळ बाप म्हजे थंय तशेंच हांव बापा थंय आसा म्हूण तुमी मानून घेतल्यात, आनी हें तुमच्या मनांत चड आनी चड रिगतलें. तितल्या जुदेव ताका परत्यान धरूंक सोदूं लागले, पूण जेजू तांच्या हातांतलो सुकून गेलो. तो परत्यान योर्डान उतरून जुवांव आदी स्नान दिवन आसलेले ते सुवातेक पावलो आनी थंय रावलो. जायतो लोक ताचे सरशी आयलो. ते म्हणटाले, जुवांवन कसलेंच आश्चर्य केलें ना, पूण ह्या मनशा विशयांत जुवान सांगलें सकडी सत जालें. अशें थंय सभा जण ताका सत म्हणूंक पावले. देवाचें उतार हें. वाखणी तुका क्रिस्ता. मग छाबा भयणीनो, ग्रीस देशांत एक युवराजा आसलो. त्या युवराजाक एक युवराजा एक पिशे आसता. थोड्या गोड्यांचे रेस, थोड्यांक आनी खले रेस आनी पुरा. आख्खा पिशे म्हळ्यार गरुडा गीद हाडचे हाणें. मोलादी गीद हाडचे आनी ते मोलादी गीद हाडून तांचो खेळ पळोवचो. आनी एक जोडी गीद हाडले इटलींत न्हू, ते पेरिग्रिनी फाल्कन्स म्हणून त्या गरुडा ते व्हडले गरुडा पेरिग्रिनी फाल्कन्स म्हणून हाडले. हाडून इशीन करता ते इशीन येतात, तिशीन करता तिशीन येतात, अशें करता ते गुंतात, अशें करता ते डायव करतात, अशें करताना वयर येतात. आमी सांगल्या बरी ते जाय जाल्यार मळबार पुरो ते करतात. देखून एक जोडी पिलां हाडली, ताका बरें करून ट्रेनींग दिवचें. अशें करता तेणें वचचें, इशीन करता हेणें वचचें. बरें ट्रेनींग दिवंक कोण ट्रेनर म्हणून एकलो ट्रेनर मेळ्ळो. ताणें शिकयलें. बरें ट्रेनींग जाल्या उपरांत 3 म्हयने जाताना गरुडा जाले पळयचे. गरुडा जायचे. रायन ताका भांगराचो शालो घालो आनी त्या ट्रेनराक एक दीस नेम यारलो आनी सन्मान केलो. आनी त्या दिसा गरुडा उबोंक ही पिलां व्हड जाल्यांक आतां उबोंक येताना एक गरुडा उबलो आकाशाक गेलो. येणे वच म्हणटाना तेणे येता तो, येणे वच म्हणटा आनी एकलो खंय गेलो. आनी एकलो वचून वडाच्या रुखार बसलो. वडाच्या रुखार वयल्या फांट्यार घट्ट बसलो तो. कितें केल्यार ना. एक दीस जालो थंय वचून ताका खाण आनी पुरो दिवन आयले. खालें केल्यार अशें गेलें तशें गेलें हय केलें ना. तो वचून त्या फांट्यार वडाच्या रुखाच्या फांट्यार घट्ट जावन बसता. अशें घट्ट जावन ती पळयना. मागीर एकलो वडाच्या रुखार सोडचो एकलो मनशाक दवरून हाडून निसण दवरून ताका बरें खाण व्हरून दिलें. खंय बागात जाल्यार खंडबटे मोल ताका पेरिग्रिनी फाल्कन्स म्हणून पेरिग्रिनी तोले तो 3 दीस जाले 4 दीस जाले आका ट्रेनरा पठाक काय ना. राय भारी बेजार खंती जालो. वो खाल्या बसला थंय. कितें आला ना दीस रात त्या फांट्यार खाल्या बसना. कोण ताका एकलो ताका उठोवन ताका उबाचे कोणी करता गे म्हणून पळयलें. उबोवन इशीन तिशीन येच्या बरी करता गे. फाटी म्हणटा फाटी मुखार वच म्हणटा मुखे इशीन तिशीन येता गे पळया म्हणून. पळयताना एकल्यान म्हळ्यार राया कडेन आळे आमच्या हळ्ळेन ते रयत आसा सागोळी आसा ताचेर 2 पारबे आहात. तो कोण ट्रेनींग दिला म्हणना. सिस्टरां आयल्यार ताणें गुड मॉर्निंग सिस्टर म्हणून फादरा बयल्यार गुड मॉर्निंग फादर येया फादर बसा माम भितर आसा तिका रावा च्या करचे की कापी करचे पुरो शिको दिला. कापी की च्या म्हणून. आनी थोडी सिस्टरां च्या कापी पियेनात तांकां दूद मात. थोड्यांक हॉर्लिक्स. फादर सिफ्रियान गेल्या हॉर्लिक्स. म्हाका खाली खाण्णां च्या म्हाका तोले थोडे फार तशें भारी बुदोवन ते बरी ट्रेनींग दिला. कोणाक काले म्हूण तो करेक्ट सांगता तशें तेका छान दिता. तोले भारी ट्रेनींग दिला म्हणून तशें देखून
था काड्याम तो रयत आयलो येताना पावलाम आयलो आनी पावलामा तूं रयता तूं हें ताका उबोच्या बरी करता गी देवान कृपा दिल्या करता राया म्हणलो तूं करशी जाल्यार तुवें इसारलें दिता म्हाका परतावन न्हीद पडा न्हू तो काल्या बसला गे म्हणलें म्हज्या खंयच्या मंत्रावादी कडेन आनी आमच्या राजोन धाडलें सगळ्यांनी येवन तांणी आयले भट्टर आयले ते आयले मंत्रवादी जाताका खाताका वो काका आमच्या आला ना वो कालें करचें म्हणून उतरावन तेजेच परतलां मागीर काल कर जाता गी पळयता म्हणलो मागीर दुसऱ्या दिसा हो राय येताना दोनी पारबेती उपता तशें दोनी गरुडा उपता तशें येता राय कितलो संतोसलो आमकां इतल्या जाणांक उठाणाचो थंय व्हरून रुखार सोडून खाण दिंचाले वो उबलो कसो गी म्हणून वो रयत पावलां कालें म्हणलो गो थागी तुवें कालें केलें सांग तुका इतलें दिता हांव तें सांगल्यार तुजें विद्या सेवा शिकोवन तें सांगल्यार तुका आणकी वयर पाटा दोन नामात राया हांवें खंय हें करून कालें माठ मंत्रा खंय हें करून मागीर कालें केलें तुवें हांव येताना कोयते हाडयलो व्हडलो कोयतो तो बसलो फटत कातरलो आतां खंय बसता पळय तो फटो कातरलो ह्या प्राजेताच्या कालार तुवें आनी हांवें म्हज्या जिनेसो पांठो काडूंक खंय दर काडून बसल्या पळय मसरा दर काडून बटलेक दर काडून बसलो फटत कातरचे गाडांगा येसो फटत काड फटो कातरचे तुवें तुका खबरो उलोवचो फटत कातरचे कोण शेजारी ती एकली आसा 3 म्हयने तावन उलयनाय ते आमकां बीनच्या काळजाक जाली 7 दुखी 8 दुखी तुवें तो तपलाय बालो तो फटत कातरचे तो हट्टासो फटत कातरचे फटत कोलो फांटो कातरूंका या खरेंच मात प्राजेता काळार एक खाडीचे काळजांत हांव नवले फांटे दर खाणयला आमी कालें दर खाणयला हांवें खलें हट्ट माय सूण पळयना आमी कालें दर खाणयलां तें दर खाणयलें खतर्न खाडीचें कालें दर लायन तुवें कालें दर लायन खतर्न खाडीचें तर जेजूच्या स्पिरितान आमी उबाजे जेजूच्या मदर तेरेसा सगळ्या संवसारार तिचो आत्मा उबल्या बरी म्हजो स्पिरीट देवाच्या काल आमी म्हळें खंतार बरयन म्हळें म्हजो जीव सर्वेस्पराची स्तुती गायता म्हजो आत्मा देवा थंय संतोषान उठता काल आमी सिंग केलें पळय मरयन म्हणलें तें तशें आमचो आत्मा देवा थंय संतोश पावचे जाल्यार आमी कितें एक खाडीचे या खरेंच एकच 10 खाड म्हणूंक एकच पटी जायना एक खाडीचे एक घालीचे एक बरो गूण घालीचे एक दुर्गूण खाडीचे आज पळय त्या फारिजेवांनी खालें केलें पळय जेजू म्हणटा आडे म्हजी कामां म्हाका देवान धाडला म्हूण दाखयता जाल्यार हांव देवातावन आयलो म्हूण फातया म्हूण कोलो जेजू कितलो व्हडलो कोणा तो हांव आसलो नाल्यार त्याच्या पांयांच्या बोटांक एक हांव वचून दिंबियर म्हजे जीव त्याच्या पांयांक लागयतालो म्हजें पूण मेळटालें म्हाका जेजूक थोडे वाचताना म्हाका तली बोगणां येवची कोलो बरो जेजू पळय तुमी फातयेना न्ही म्हजी कामां पळय हांव कालें करता थोंट्यांक मण्याक निर्गतीच्यांक रक्ता सावरान ओळच्या हरियेकाच्या कुडीत हांव रगत गेल्या काल्याच्या कुडींत तिका गूण केल्ली ही कामां दुसऱ्यांक करूंक जाता गी 30 आनी 8 वर्सां जावन तुमी ती श्रेश शाजाक आनी त्याने सोलोवन येतात गूण केलो की देवळान ताका हांवें गूण केली ती कामां पळोवन ताणें म्हाका धाडलो म्हणून तुमकां ओपनात गी देखून जेजू सोडटा आनी मरुभुमीक येता आमकां कोण ना की फेस्ताक आयिल्लो लोक फिस्ट ऑफ द डेडिकेशन म्हळ्यार देवाळ समर्पीत केल्लें परतून पाळ जाल्लें आनी इजिप्ता लोकांनी येवन आळ केल्लें बाबिलोनाच्यांनी गुलाम करून आळ केल्लें देवाळ परतून अभिशेका केलें तो अभिशेका केल्लो एनॉयंटेड तो दीस आचरण करूंक हरियारीन लोक भांगार शिंगार घालतलो हांगा देव तांकां बावडता ना म्हणटा तांकां देव बावडता ना म्हणटा सीदा मरुभुमीक येता नीज काळजाची जेजू मोग घाली मरुभुमीक येतात तुमी हाळे कश्ट आनी पुरा तोटान सोड न्हू ते सोड 3 दीस रेजिरेक ह्या नमूने लोक आयिल्लो म्हळ्यार इतलीं कामां ह्या टायमार पुरा सोडून संजेर हे मरुभुमीक आयल्या जेजू सोदूंक लोक ती मरुभुमी गेलो थंय ताणें ताका शिकयलें म्हूण आसा केदार तुमी एक फेर्मांव आयकतात एक हांगा येवन आराधन करतात ते तुमी जेजूच्या मोगान आयिल्ल्या बरी तुमी सगळीं जेजूच्या मोगान आयिल्ल्या बरी सगळीं मोगान 3 दिसां म्हणजे सुलाबणी तें बसोन आयकूंक सुलाबणी चीज दिवन आयकता हरी एकल्यान पळयता एनॉयंटींग फादराबान विचारलें म्हाका एनॉयंटींग आसा गे म्हणून मस्त एनॉयंटींग म्हळ्यार शिपऱ्यान विचारलें म्हाका एनॉयंटींग आसा खोल एनॉयंटींग रिक्तानंद हांगा एनॉयंटींग म्हळ्यार पळयतात मातशें तेलावणी तुमकां तयार केलो देवाचे उतार एकल्यान म्हाका 3 इन पळयलें आलयलें हांवें पळोवना शर्मा सांगतना अर्दो घंटो मुक्काल वर 1 घंटो तुमी आयकोवचें पळयतना एनॉयंटेड ही पिरगज केलरायची पिरगज पवित्र देव पवित्र आत्मान देवण आयिल्ली
बेसावन दिली ना ते आयकोंक जायना देंवचां थोडी ना सांबाळ करता तशें आनी एक तुमकां सांगता म्हळ्यार जेजू पळय मरुभुमी गेलो पळय आनी थंय त्यो लोक थंय गेले म्हळ्यार तांकां शिकोवन दिली त्यो सुरेस्पर म्हूण वळखाळे विश्वास आयली पातयेन येयली तांकां बाचावी मेळ्ळी तांचे ती अजापान जेजून केली म्हूण ते देखून आज कितली अजापान जाली पळय तुमी घरा वचून सांगतल्यात अजापा म्हूण एक म्हाका दुसरें म्हणजे मेरीची एक तुमकां सांगणांतल्यार गेलो जाल्यार म्हाका ह्या काळजांत उरतल्या न्हीद पडची ना सांगणें कित्याक म्हूण मेरी म्हणलें तें 30 आनी 2 वर्सां जालीं 30 आनी 3 वर्सां जालीं न्हय काजर जायनासतना काजर जायना हांव जायना काजर ना आमचो जायना म्हाका कोण मेळटा हांव सोबीत ना हांव खाल्या कसा प्रेजर ना कोणी उलयनात म्हजे कडेन ती उलयनात आनी मागी बाय उलयना बिज्जी बाय उलयना तेजी बाय उलयना मागी बाय उलयना सिसील बाय उलयना लेत्ती बाय उलयना आं पळय कोणी म्हजे कडेन उलयना पावलो आमच्यान गेलो म्हाका पळयनासतना गेलो दुंग आमयान गेलो म्हाका पळयनासतना गेलो पेद्र आमच्यान गेलो म्हाका पळयनासतना गेलो ಎಂತ चड जालें सदां हें ऑफिसांत कन्नड उलयना कामांत हुशार लेखांत एकावंट्सांत भारी हुशार ताचें एकावंट केलें पुरो अशें एकावंट केलें उठोन आयलें कोणाचें तोंड पळयनासलें तें कोणाचें तोंड पळयनासलें मेरी एक दीस ताका खाल्यांक जाय आसलें तें हाडूंक शॉपाक गेलें तें एक आवय आनी भुरगें आसलें तें भुरगें एक एक त्या हातूंत शॉपांत नवीं हॅटां आयलीं नवीं हॅट माथा धरची टोप्पी आयल्यो ते भुरगे एक दवरता एक दवरता बाल मनशांक आयलां ह्या खरकट्या वता हेचें कशें म्हाका एक दवरया म्हणून हें गेलें आनी एक टोप्पी काडली नवीत आयली ती टोप्पी दवरली ते जाल्यार ते भुरगे मामा त्या बायान पळय आंटीन पळय दवरल्यो ती टोप्पी जायची ती कितली सोबी दिसता पळय म्हणून त्या जाल्यार आवय आयली नांव कितें बा तुजें खंयच्या गोंयचें तूं हांव ह्या वाड्यांतली त्यो टोप्पी दवरल्याय भारी सोबी दिसताय मेरी आसूं दी तुका आसूं दी काडनाका ती आसूं दी म्हणून जाय तर तुवें सांगलें हांव दवरता हांव वताक दवरची म्हणजे चिंतून खाणयली म्हूण मेरी कोणाचें तोंड पळयना कोणाचें आयकना हांव प्रेजर ना म्हजे कडेन कोणी उलयनात ती म्हाका पळयनात ती म्हाका बरें म्हणनात गूड मॉर्निंग म्हणा ती म्हणनात ती करनात म्हजे कडेन उलयनात पळयनात ती करनात म्हूण सगळ्यांचे कडेन राग अशें तकले पदाकाचें काम करचें बरो सांबाळ बारी हुशार लेखांत आनी बारी हुशार भयंकर शिकलां तें एम.कॉम आनी शिकलां पूण कोणाड उलयना काजार म्हाका खंय बरो मेळटा म्हाका खंय म्हणटा पूण कोणी सैरीक वचनातली कोणी सैरी करूंक वचनातली ताका तशें 30 आनी 3 वर्सां जाल्लीं वय आनी त्या झाडां टोपी दवरली ही खाणेत हांव सगळीं म्हाका चेडूं म्हणालें आवय म्हणाली ताणें म्हाका पळयलें म्हणाली गेलें आनी ते पयशे हाडून दिले आयलें येताना तें बेनीबाई मेळ्ळी ओ मेरी बारी सोबी दिसताय तूं आज म्हणून बेनीबाई म्हणाली तेन्ना येताना पावला म्हणालो ए मेरी कशें आय तूं आज कितें गे लेट आयली बारी स्मार्ट दिसताय तूं म्हणून ते कार्मीन बाय मेळ्ळी बिज्जी बाय मेळ्ळी तेजी बाय मेळ्ळी सगळीं अयो तूं पळय मेरी कितलें बरें दिताय म्हणून हें दोन गेलें मामा माय म्हणालें आवय आयली हे पुता कितलें सोबी दिसताय तूं म्हणून सोबी दिसताय वय मामा हांव गेल्ली आडाका 30 रुपया दिवन टोपी कशी आहा म्हज्या हेट खालें म्हणटाय पुता खालें जालां तुका आज खालें जालां टोपी दवरल्या खंय आहा तुजी टोपी खंय आहा टोपी थोडे सोबत दळक ते हांवें टोपी दवरल्या पळय सगळीं म्हाका वाटेर येताना सगळीं लायक करतात सगळीं म्हाका म्हजो मोग करतात एवरीबडी लव्ज मी खालें म्हणटाय मामा म्हजी टोपी पळय टोपी दवरल्या वरी हांव कितली सोबी दिसता पळय म्हणून टोपी दवर खंय आसा पुता टोपी म्हणटा न्हू टोपी ना ये जेजू टोपी ना कितें हांवें खंय दवरली टोपी खंय म्हजी दवलें थंय दवरल्या हांगा दवरल्या बस स्टँडार थंय रावल्या कडेन देवल्या खंय हाची टोपी ना मागीर बसयावन ती सोड शॉपाक दवरताना तो म्हणालो तुवें पयशे दिताना मांड्याची टोपी आतां दवरली हांगा तूं चोण गेला तर आनी टोपी दवरनासतना तूं सोबी दिताय स्मार्ट दिताय म्हणे वय कितें म्हळ्यार हांवें टोपी दवरल्या म्हणाका भ्रमे हाचें चिंता पळय भितरलें एटिट्यूड मनोभाव टोपी दवरल्या हांव सोबी दिसता म्हणून आनी टोपी दवरूंक ना सगळीं उलयलीं हाचे कडेन ऑल इम्प्रो उलयलीं यू लूक व्हेरी स्मार्ट यू लूक गुड व्हेरी गुड मेरी म्हूण सगळीं उलयलीं खालें हाचे भितर हांव सोबीत ना कोणी उलयना म्हणलें गेलां आज हांव टोपी दवरल्या सोबी दिसता म्हणून ताणें चिंतलां म्हज्या टोपये पळोवन उलयता टोपयेक न्ही तुजो मनोभावा आज तूं सोबी दिसताय म्हणून तुजें ते भितर तुजे कडेन तूं उलयताय पळय तूं तशें तूं अशें ती उलयना तूं माय तशी सूण अशी ती तशी शेजारी अशी तशी अशी म्हूण तुजे कडेन उलयताय पळय ते डायलॉग इन्नर डायलॉग इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट वो गूण जाल्यार सयत तुजी पिडा गूण जायना तुजी जिणी बदलना सोम्यान सांगलें भुरगें सोम्यान दिलें सांगून तूं जायनाय तुजो मनोभाव ताणें टोपी दवरूंक जाय टोपी सोडनायला तें टोपी दवरलो म्हूण ताचो संतोश तोंडार उल्लास ताचो डायलॉग हांव सोबीत हांव बरें करतां सगळीं म्हाका लायक करतात सगळीं म्हजो मोग करतात आनी सगळीं म्हजे कडेन उलयलीं म्हणून आळे कली टोपी दवरल्या तुवें कली टोपी काडिजे तुवें कली टोपी दवरिजे फांटो खात्रीजे टोपी दवरिजे तुवें आज एक तुजो मनोभाव हे घालिजे सगळीं म्हजो मोग करतात हांवें सगळ्यांचो मोग करिजे
हांवें सगळी वाड्यांक म्हजे कडेन कितलीं घरां सगळ्यांक उलयचें फिरगेचें मीस जाल्ल्या सगळ्यांक पळयचें हांवें कितलीं जाणां भुरगीं देवाचीं तीं तांकां पळयल्या म्हजो संतोश ते पळयल्यान तें घर पळयलें तें सोफा पळयली ती टी व्ही पळयलें तो मोबायल खरो संतोश मेळटा तातूंत आमकां ती आत्मज्योतीक लोक येना जाल्यार आमकां तितली बेजार आय देखून देव लोक आमकां मस्त येता थंय लोक आमची आस्त साल्लो रे सकाळी बाजू लोकाल्या सांगा पळ्या राय म्हणटा हाडा इगरमातेची आस्त म्हणून वो आले पयशे परत दुबळ्यांक दिता काही येना ताचे कडेन इगरमातेची आस्त म्हणटा तो दुबळ्यांक पुरा रोमांत आल्या दुबळ्यांक करता इगरमातेची आस्त म्हणून दरा ताका कायलीन 7 पटी उण करचे 7 पटी पोळे बसताना 1 पटी उणाली 7 टायम्स उण जायचे उलपेजे ताका तांदूळ करपाचें ताणें म्हज्या डांकार उलयल्याक दुबळ्यांक इगर्माची आस्त म्हणटा सगळो लोक ताची आस्त देखून तो सांत आज तो सांत सगळो वाडो जाल्यार सालो रेसाचें बाळ तूं सालो रेसाचें मुकामळ सगळी वाड्या कडेन आसाचें आसल्यान काय देवान फ्री दिलां हर एकली तुजी भाव भयणी ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮವರು ನೀವು ನಮ್ಮವರು ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮವಡರು ಕ್ರಿಸ್ತೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮವಡರು म्हणटा सांग पावलो देखून आमची मनोभाव बदलून दी मेरीन बदलिल्ल्या बरी टप्पी दवरनासतना सगळी म्हजो मोग करतात म्हणलें तें तशें तोलो मनोभाव घालखणे आमी सगळी म्हजी वाड्याची म्हजी मोगाची ताका राग करूंक दुस्मान काय करूंक काही येना ती म्हजी भाव भयणी देवान दिल्ली निमाणें मूठ घालून म्हज्या वाड्याचो लोक येता नी मूठ घालच्या पयलें हांवें तांकां खोट घालूं नजो हांवें तांचो मोग करीचें एक आसो दिचें देखून सरस्वती देव जेजू आमकां ताचे कृपेन बरोवन दी फारिसायांचो मनोभाव नाका तो चलो काडया आनी जेजूची कृपा आमी घालखणया आमेन मिसा वेळार जमा जावचें दान रितरेच्या खर्चा खातीर जावन आसतलें मिसा वेळार जमा जावचें दान रितरेच्या खर्चा खातीर सर्वस्वांचे मोगाळ बापा काणीक जावन तुका देता मानून तुगे दयाळ बापा घालतो तांचे तुजे वेसा कितेंच ना आमचे ह्या संवसारांत आसा जर कितें तुवेंच दिल्लें भेटयता आमकां ह्या बलिदानांत तुवें दिल्ल्या सगळ्या देण्या सोबें म्हज्या भाव भयणीनो विचारे तुमचें बलिदान सर पदवेदारा देवापाक म्हणटा आसलें सामन मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मेमेक आमच्या नक्या पयसपेच्या देवाक श्रेयस्पद म्हणून घे काकुल जरा देवा तुजे वदी पेवंतनी आमकां एकठांय करून वो यशने तुका पावते परी भेटोवंक आमकां करपा दी तातूंत सदां वांटो घेवन ससनाची सोडून आमी जोडी शंकर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्वर तुमचे सभा आसो तुमचे सभय आसो आमची काळजां उबारुया आमी ते सदांच परत उबारता परस्पर आमच्या देवाक दिनवासूया यश आमी करूंक फावो सर्वेस्वरा पवित्र बापा सर पदवीदार ससनाच्या देवा सर कळ्यांनी सर्वतय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या पैद्याचो नवीन करूंक आमची मनां शुद्ध करूंक आमची काळजां फावो करताय आमकां भुरग्यांक तुज्या हो नवो काळ सोडून येसो आमच्यो वंदन्यो दामून तुजी साखरी करूंक निर्लोभी काळजान भरताय तूं आमकां नव्या बळान सतल्या वस्तूंक फावो ते मोल दिवन सरणांत तसल्या वस्तूचेर दवरूंक आमची काळजां बापायच्या मोगान शिकयताय तूं आमकां देखून सगळ्या दुतां भक्तां संगाती तुजी स्तुती करून निरंतरी दिनवासी काळजान आमी गायता पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेश्वर तूं सर्गाने संसार भरला तुझ्या तुका जय ओ सगे तुका जय सर्वेस्वराचे नाम
वो सगे बापा करस तू पवित्र सगळ्या पवित्र मनाची सर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणे पवित्र कर म्हणा मी मागता सांगती आमकां आमच्या समय जेजू क्रिस्ताची गुणारी रगत आपलेच कुसेन कस मला सुगव्याच्या आधी थंय मुडा घेतलो कधीर वाचून तो मोडलो तो आपल्या सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासो समर्पवची तेसवरीच्या जतसतानी कांस घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी अंतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची कांस नव्या आनी सस्नीक कराचे रगत पातकांचे बक्षाने मेळच्याक तुमचे पासत समेस मनच्या पासत तें वारवतलें हे म्हज्या उदासाक करात Poverta so good purgatoria. सम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समय रमता तुझे पुन्हा जीवन पण आम्ही परगटता तुझ्या येण्या सम्या जेजू आम्ही अद्रेकता Papa Jesuच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो आमी भक्तीपणे विनाश करता हो जिविताचो दई सर्वराची काल सुका समर्पिता तुझ्या मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां पाव केलें देखून आमी तुका देणी वाजता जेजूची कुडरगत सवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेश्वरा अख्ख्या पृथ्वीचेर विस्तरलेले तुझे पवित्र सभेचो उडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा पिटर पॉल आमच्या गवळी बापा आणि सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तुझ्या पवित्र सभेक प्रितीमगांत वाडय पुन्हा जिवनपणाचो गर्वसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची खाकूळ कर तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सुमेश सांग तुजें फसडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आम्हा सर्वांची दया कर म्हण आमी मागता आमकां मुरे देवाची म्हाजी संगती भजन तो जुजे दिसपती भगवान धनभुतां सान आन्ना आनी सर काळी तुका मानवुल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससणीच्या सुखान आमकां वांटू दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू संगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एक मनान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन आमी वायट सोडूंक आनी बरें धरूंक जाय जाली कृपा आनी आदार जेजूच्या मागण्या मुखांत आमी मागया आमचे बापा सगळ्यांच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज्य खायेव तुझी कशी सदकाळ जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो त्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मोक्षिता तशी आमची पदकां बोगोस आनी आमकां थंडेन पडोवं दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्मरान सर्वायतांतली आमकां निवार दाय करून या जिवितांत स्वचकाय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सडंदरा जेजू क्रिस्ताचे न्हय भरोसो नत्रेकतेल्यांक आमकां उदार काकुळीन सर्पातकांतली सुटय आनी सराकांतांतली वातय कित्याक जोडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पदकांचेर न्हय पयस सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल तुज्या कुशार माने तुका शांती दिन एकवटान सांबाळ चेत रासवत चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन सम्याची शांती सदांकाल तुमचे सव्या आसूं तुमचे सवय असो एकामेकाक शांती दियात
देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. उजावसा जेजू देवाची सळी संसाराचे पाप करता ती सळीच्या चोदांक आपयल्यान ती सुभागी. समया आपल्या विजय प्रत्येक म्हाका फावना पूण तुज्या म्हाका भलायकी मेळटली. जेजू मुझे थंय नाव जेजू मुझे थंय तो संगी आसतना नाका म्हाका काय. ये जेजू मुझे थंय नाव जेजू मुझे थंय तो संगी आसतना नाका म्हाका काय. Momoso, Jesu pais pabullo, patkan modon, tuka visan gelo. Momoso, Jesu pais pabullo, patkan modon, tuka visan gelo. Tuje kulpen, tuje dayen, तुझे तय समिया पाटी पडतलो. तुझे कृपेन तुझे दयेन तुझे तय समिया पाटी पडतलो. ये जेजू मुझे थंय राव जेजू मुझे थंय तू संगी आसतना नाका म्हाका काय. ये जेजू मुझे थंय राव जेजू मुझे थंय तू संगी आसतना नाका म्हाका काय. मातुया मोगाच्या बापा जेजूच्या कुरी रक्ताच्या यज्ञात आम्ही वांटो घेतला देखून जादार आमकां निरंतरी पावो कर. ताचे वरवीं सगळ्या वायटांतली आमकां निवार क्रिस्तांच्या समिया वरवीं. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसो. सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालूं. आमेन. वचून या क्रिस्त शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. देवा दयाळ काकुळतेच्या बोगस पापा मोगाच्या बापय मोनो आडवड नाका भुरग्यांक तुज्या सोडनाका. ये जेजू हांव काकूत मागता दितलय मन पातिता. सर मोजी पात हांव काटाळटा आयच्यान ती सकट सणटा.